पावानन हांव घडे घडे सांगिना हांव स्टेजीक येताना जोरान ताळयो पेटच्यो थँक्यू देव रे करूं तुमकां वंडरफुल मोनिका आमकां सगळ्यांक की मनोरंजन दिवंक क्रिस पेरीचें गीत नांव तुजें गावंक मुखार येता वेलोना
Give it away for Willona. Talia Mogachano. Mogachano, ह्या संवसारांत मनीस 4 दिसांचो यात्रेक जावन आसा आनी त्याच मनशा वरवीं संवसार आज एक आपायाक संपडला. आमच्या भोंवतीच्या संवसारा विशान आपल्या मधुर तळ्यान आमकां विवारसूंक मुखार येता ग्लियोना मेंडोन्सा विल्फी रेबिंबसाचें गीत गावच्याक. La la
थँक्यू ग्लिओना. आतां मोगाचे न्हू म्हाका तुमचो ताळो आयकचे म्हणून बारीस मोन जाला. हांव टिचर म्हणून पयल्यान सांगलां तुमकां. तुमी हांवें सांगलें रिपीट करनातल्या मागीर नाळे 200 सಲ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ 300 ಸಲ ಬರೆದು ತನ್ನಿ म्हणून सांगता हांव. कळ्ळें मू. सो वेन आय से हाय, म्हजें नांव जावन आसा प्रमिला. तशें जावन हांव हाय पीपल म्हणटना तुमी हॅलो पॅम म्हणचें. हांव हॅलो पीपल म्हणटना तुमी हाय पॅम म्हणचें. रेडी गी? ओके. हाय पीपल. हॅलो पॅम. हॅलो पीपल. हाय पीपल. हाय पीपल. वय मोगाचे न्हू हांव आनी वेल्विन आतां एक शॉर्ट किटकॅट ब्रेक काण घेता. कित्याक म्हळ्यार आतां आमी बेगीनच वेदीचें कार्य चलोवन व्हरता आनी ह्या कार्याक सूत्रधार जावन आसा मिस्टर जुलियन डिसोजा. सो ओवर टू यू मिस्टर जुलियन डिसोजा. हॅलो. सांजेचो प्रशांत वेळ सूर्यो दर्यांत बुडलो. इल्लें मोड आसल्यान संज तितके फाटी सरलो. नेकेत रायली फाटी उरली जाल्यारय सांद मनीक फिरगेजेच्या वाठारांत सगळ्यांनी भांगारच भांगार. सांदोमगा असोसिएशनाचो भांगराळो उत्सव मोगाच्यानो 50 वर्सां संपलीं ह्या फिरगजेंत सांदो मनी क्लब स्थापीत जावन आनी आतां असोसिएशन म्हणल्या नांवार हें परजळटा. कितलींशीं जाणां ह्या क्लबा मारिफात तांची तालंतां दिवंक शकलीं हें आमी जाणाव. कितले डिरेक्टोरांनी ह्या संस्थांत सेवा दिली, कितल्या जाणांनी ह्या संस्थांत सेवा दिली आनी साबार जाण ह्या संस्थेंत हांव देवा दिन जाले तांचो आमी उडास करता. तर मोगाच्यानो हे वेदी कार्य आमी आराम करता आसतना हांव उपकार मागता ह्या संस्थेच्या अध्यक्षान, कार्यदर्शीन आनी तशेंच संचालकान फुडें वचचें आनी आयच्या आमंत्रितांक सैऱ्यांक ह्या मुखल्या वेदीचेर आपोवन हाडचें म्हूण विनंती करता. मानाच्या सैऱ्यांनी तांची बसका स्वीकार करची. देवान ओरतो दीस आमकां फावो केला. आमी एक घडी सक्कडी उबी रावया आनी धन्या देवाक धन्यवाद दिया.
तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया है तूने मुझे मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद दे करून आमची बसका आमी घेवया. स्वागत आयच्या ह्या व्हडल्या कार्याक आनी आयचो स्वागत तुमकां सर्वांक दिवंक हांगासर फुडें येता ह्या संस्थेचो अध्यक्ष मानेस्त रोशन क्रास्ता. देव बरी सांज दिवन तुमकां सोमेस्तांक आमच्या सांदोर्मेक एसोसिएशनाच्या भांगराळ्या वर्साच्या कार्याक मुखेल सैरे जावन हजर आसात मानेस्त प्रकाश देसाय इन्कम टॅक्स ऑफिसर जावन सेवा दिवन आसात. आमच्या एसोसिएशनाचे संदोश जावन सेवा दिल्ल्या तांकां तांच्या मेहनतीन इतल्या बऱ्या हुद्द्याक पावल्या तांकां अभिनंदन पाठयता. आमचोच सांजो जावन सांगाता सेवा दिल्ल्या धंद्याक आज आमच्या ह्या वेदेर आमच्या कार्याक मुखेल सोयरो जावन स्वागत करूंक भोव अभिमान भोगता. तांकां डिरेक्टर बाब डॅनियल वेगस सांत डॉमिनिक एसोसिएशनाचे सरसंघाच्या आनी हांगा जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता. आमच्या डिरेक्टर बापांनी तांकां फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करचें. आमचो डिरेक्टर बाप डॅनियल वेगस ह्या वेदीचेर उपस्थित आसून ह्या वेदीची सोबाई चडयल्या तुमकां सर्वांच्या तर्फेन मोगाचो नमान. ह्या कार्याचे संचालक मानेस्त सतीश डिसोजा फुलां दिवन स्वागत करतले. आमचे सहाय्यक विगार आमच्या सांगाता ह्या कार्याक हजर आसून अमोर पिक्यो हांसो दिवन ह्या वेदीचेर आकर्शीत दिसतात. फादर तुमकां मोगाचो स्वागत पाठयता. संचालक मानेस्त सतीश डिसोजांनी फुलांद्वारी स्वागत करचें. आमच्या गवळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष मानेस्त मॅक्सिम क्रास्ता हर एका आमच्या कामांत आमकां पाठिंबो दितात, मार्गदर्शन दितात. तांकां ह्या कार्याक आमच्या एसोसिएशनाचो मोगाचो स्वागत म्हणटा. तांकां एसोसिएशनाचे कार्यदर्शी मानेस्तीन सुजाता मेंडोनसान फुलां दिवन स्वागत करचें. आमच्या गवळीक मंडळाची कार्यदर्शी मानेस्तीन नोरीन पिंटो
हर एक आमच्या गरजांनी आमकां ती केदाळारी उदार म्हूण दाखयता. तिका आमच्या एसोसिएशनाच्या सरसंघा तर्फेन मोगाचो स्वागत मागता. कार्यदर्शी सुजाता मेंडोसान तिका फुलांत भरी स्वागत करूंक उलो दिता. आमच्या पिरगजेचे सहसमितीची संचालकी मणस्तीन डेबोरा लॉकर आमच्या आपोवण्यांक पाळो दिवन आमचे मदें आजार आसात तांकां मनांचो स्वागत पटयता. तांकां कार्यदर्शी सुजाता मेंडोनसान फुलां दिवन स्वागत करूंक विनंती करता. आमच्या आपोवण्यांक पाळो दिवन आमचे मदें ह्या सभेर आजार आसात आमचे आदले डिरेक्टर बाप मेल्विन फेर्नांडीस तांकां मोगान ह्या सभेक स्वागत करता. तशेंच आमच्या सेमिनारीचे पदव्याप आमचे मदें आसात तांकां मोगान स्वागत करता. आमच्या मोगान हांगासर आजार आसात बाब एरिक ओझरियो. ते आमच्या सर तालेंतवंत भुरग्यांक वयर हाडूंक सहकार्य जावन आसात. तांकां आमी आभारी जावन आसा आनी तांकां ह्या कार्याक मोगान स्वागत करता आनी मोगाचो गुर्त जावन फुलांचो दोरो तांणी स्विकार करचे म्हणून विनंती करता. मणेस्त सतीश डिसूसान तांकां बुक्को दिवन स्वागत करचे म्हणून उपकार मागता. सर तुमी मुखार येवन बुक्को काडून घेवचे म्हणून उपकार मागता. आमच्या हर एक कार्यांक आजार जावन आमकां उत्तेजीत करच्या आमकां सहकार दिवच्या आमच्या मोगाळ पिरगजगारांक आमी आभारी जावन आसा आनी मोगान बर्मान तुमकां सर्वांक ह्या कार्यांक स्वागत करता. परत सर्वांक स्वागत म्हणून म्हजी स्वागताची 2 उतरां अखेर करता. थँक्यू. आणि आता जमलेल्या सर्वांक आमच्या मलगडाच्या रिवाजी प्रमाणे पानपडू आणि उदक दिवन स्वागत करता ह्या संस्थेचो अध्यक्ष. सोमेस्तांक पानपडू आणि उदक आयलें. पावले म्हणनात गी देव बरें करूं. पन्नास वर्सांचें पयन ह्या सौंदानुमीक असोसिएशनाचें कितलींशीं कार्यां हातीन घेतलीं, यशस्वी जालीं. अख्ख्या संवसारार हें संस्थो नांवाडलो. सांदोमनीक क्लब म्हणल्या नांवार. आनी आज फाटल्या 50 वर्सांत हांव साबारशीं साबार कार्यक्रमां जाल्यांत समाज सेवा जावंक पुरो, आत्मीक विशय जावंक पुरो, ह्या इतर साबार संगती जाल्यात, यशस्वी जाल्यात. आनी हाका हांव GT पायस आसा, आमी साबार सक्स आसा. आनी आज आमच्या ह्या संस्थेची कार्यदर्शीन ह्या सगळ्या सविस्तर असो वाचूंक हांगा अवकाश ना तरी थोड्यो संगती म्हणी वार्षिक रिपोर्टार 50 वर्सांच्या हांगासर आमच्या मोदेकात वाचून सांगूंक हांव फुडें आपयतां सुजाता मेंडोनजा तुमकां. वेदीरासच्या सर मानाच्या व्यक्तीनो, वेदी मुखार जमलेल्या सोमेस्तांक मुजे नामान. सान डॉमिनिक असोसिएशन वाडोवन आयिल्ली बंगराळी पावलां विशीं सांगूंक संतोश पावता. सान डॉमिनिक पात्रोनाक समर्पूण दिल्ली अशोकनगरची फिरगज 1970 आनी 1 इसवेंत मेयाच्या 1 तारखेर
मानादीक बाप डेनिस लुईस हांच्या मुखेलपणार स्थापन जाल्ल्या नंतर फिरगजीन चटवटिक्यो आनी कार्यक्रमां चलोवन व्हरच्याक थोड्या युवा जनांक सांगाता मेळोवन 1970 इस्वेच्या जेनेर 29 वेर मानादीक बाप डेनिस लुईस बापांच्या दिरोक्तरापणाखाल सान डॉमिनिक यूथ क्लब स्थापन जालें. ह्या वेळार क्लबांत 15 उत्साहीत सांदे हजर आशिल्ले. प्रसंग आनी कोंताच्या भक्तीपणांद्वारी जेजू क्रिस्तची सुवार्ता प्रसार केल्लो सान डॉमिनिक क्लबाचो पात्रोण जावन आसा. क्लबांत उत्साही सांदे भोव उणे आशिल्ल्यान तांकां फिरगजीच्यो चटवटिक्यो चलोवन व्हरूंक कस जातले जाल्ल्यान ह्या क्लबाक नवें स्वरूप दिवन नव्यो रुली मंजूर करून 15 वर्सां भरिल्ल्या फिरगजेच्या सर्व चलयो तशेंच दादले आनी स्त्रियांनी फिरगजेच्या चटवटिकेनी पात्रकान घेवन फिरगजेच्या उन्नतेक पावोवंक अवकाश मेळचे खातीर 1970 इस्वेंत एप्रिलाच्या 6 वेर फिरगजेचो विगार बाप मानादीक रेजिनाल्ड कार्डोजा बापांच्या दिरोक्तरापणाखाल चलिल्ल्या जमते वेळार सान डॉमिनिक क्लब म्हूण नांव दिलें. क्लबाच्यो घटनावळी रेग्रो आनी उपारेग्रो देवादीन श्री मायकल पायस आनी श्री जेराल्ड पायसाच्या समर्थ निर्देशनाखाल मांडून हाण मंजूर केल्यो. 2014 जानेरेच्या 14 तारखेर आमचो आदलो गवळी बाप मानादीक लुईस पाउल डिसोजा हांणी आमच्या संस्थेच्या नांवांत इल्ली बदलावन हाडली. सान डॉमिनिक क्लब हातूंत क्लब बदलाक युक्त नांव बदलूंक सलाह दिल्ल्यान जमतेर निर्धार घेवन सान डॉमिनिक असोसिएशन म्हूण बदलिलें. क्लबाचो उद्देश सांद्यांचो आत्मीक आनी मानसीक विकास. कॅथोलीक सांद्यां मदें भाव बांदवपणाचो संबंद आसा करचो. फिरगजीच्या सर्व कामांनी क्रियात्मक तरान वांटो घेवन आनी सामाजीक कार्यकलापांत भाग घेवन दुर्बळ्यांक आदार जावचें. नाटक, संगीत आनी साहित्य मरिपात संस्कृती अभिवृद्धी करची. सान डॉमिनिक असोसिएशनान येदोळ वरेक आसा केल्ल्या चटवटिकेचो मुख्यांश सांस्कृतीक कला संपत्तीन चलयल्ल्या कोंकणी नाटक स्पर्धांत सांद्यांनी फिरगजे तर्फेन साबार पोटीं भाग घेतला. 1980 इस्वेंत श्री रामानंदाचुर्यान बरयल्लो आनी श्री रिची पिरेरान तर्जुमो केल्लो तो म्हाका नाका नाटकाक पयलें बहुमान आनी 3 वैयक्तीक बहुमानां आपणायल्यांत. 1982 इस्वेंत देवादीन चाप्रा दे कोस्ताचो नाटक भांगार मनीस हाका पयलें इनाम तशेंच ह्या नाटकांत आशिल्ल्या 4 पात्रधारींत 4 जाणांनी अत्युत्तम नट अत्युत्तम नटी पयलें आनी दुसरें बहुमान आपणावन व्हडलो दाखलो रचला. 1907 इस्वेंत देवादीन मिकमॅक्साचो नाटक पंजीकूर पंचायत पर्जा ह्या नाटकाक दुसरें इनाम आनी वैयक्तीक इनाम फावो जालां. कोंकणी नाटक सभेन चलोवन वेल्ल्या नकली नेसना स्पर्धांत भाग घेतिल्ल्या 12 विभागांनी 11 विभागांत पयलें आनी 1 विभागांत दुसरें स्थान आपणावन दाखलो रचून फिरगजेक नांव हाडलां. तशेंच गायन स्पर्धांतय भाग घेवच्यांत मुखेलपण घेतलां. मान सोबान हाणें मांडून हाडिल्ल्या कोंकणीच्या साबार कार्यांनी कुमकेचो हात दिला. ह्या खातीर बरें स्वयंसेवक म्हणली प्रशंसाय लाभल्या. सुरवेच्या साबार वर्सांनी नातालांच्या फेस्ता वेळार भुरग्यांक खेळ पंद्याट चलोवन व्हरून जानेवारीच्या 1 तारखेर हर एका वर्सा फॅन्सी फेट मांडून हाण विजेतांक बहुमान वांटलां. अशोकनगर बाळ स्पर्धो मांडून हाण ल्हान भुरग्यांचें तालेंत प्रदर्शीत केलां. तशेंच 2017 डिसेंबरान परत असलोच बाळ स्पर्धो दाबाजो 2017 म्हणल्या नांवार व्हडा मट्टर मांडून हाण ह्या कार्यांत उरिल्लो ऐवज लगभग 4 लाख शिकपा निधीन जमो करून गरजेवंत भुरग्यांक सडीत मापान कुमोक मेळचे बरी केलां. फिरगजेंत हर एका बऱ्या संदर्भार नाटक खेळोवन लोकांक मनोरंजन दिलां. तशेंच मिसांव आयतारा नाटक खेळोवन एलाम आनी वेदी कार्यक्रमांत दिवन जमोन जाल्लो ऐवज मिसावांक दान दिला. सप्टेंबर 8 तारखेर मोंती फेस्ता दिसा
क्लबाच्या डिरेक्टर देवादीन रेजिनाल्ड कार्डोजा बापांनी आवयांचो दीस आचरसूनचो उलो दिल्लो तो मानून घेवन त्या दिसातावन आज पर्यंत एसोसिएशन आवयांचो दीस आचरसूनच आसा. ह्या संदर्भात वाड्यावार स्त्रियांक सालाद करचो स्पर्धो, चेटणी, वॉर्न करचो, आदल्या काळार रोसाची संस्कृती प्रदर्शीत करचो इत्यादी स्पर्धे मांडून हाडल्यात. तशेंच वैयक्तीक खेळ पंद्याट चलोवन त्या दिसाक नवो रंग दिला. हर एका वर्सा फिरगेसगारांच्या कुमकेन आणि तांचे सांगाता आंतोन आश्रमाक आणि हेर आश्रमांच्या निवास्यांक खेळ पंद्याट चलोवन इनामां वांटून मनोरंजन कार्य मांडून हाडल्यांत. धार्मीक कार्य निमाण्या शुक्रारा इगर्जे वाठारांत चलच्या परगट कुर्सावाटेक भायर स्तेसावांक घालून सगळ्या कुर्सावाटेची जबाबदारी घेतल्या. तशेंच 2 वर्सां असोसिएशनाच्या मुखेलपणाखाल कुर्सावाटे वेळार सोमयाचो पाशांव नटन करून सगळ्या दियेसेजेंत नांवाडला. त्या दिसाच्या भक्तीपणान भक्तिकांनी भागीदारां जावचे परी केलां. हर एका रामाच्या आयतारा धार्मीक कार्य मांडून हाडल्यान प्रत्येक जावन आराधन, मागणे, धार्मीक पिंतुरां प्रदर्शन इत्यादी. फाटल्या 7 वर्सांतावन प्राजीत काळार सरी जाल्लें धार्मीक नाटक मांडून हाडटे आसा. श्रमदान आमच्या इगर्जेन नाटक केळोवंक वेदी नातिल्ल्यान सांद्यांनी श्रमदाना मुखांतर वेदी बांदल्या. 2004 इसवेंत सांद्यांनी परत कॉन्क्रीट घालून ताका नवें रूप दिलां. भुरग्यांक खेळोवंक व्हॉलीबॉल कोर्ट आसा केला. फिरगजेच्या 2-3 दुबळ्या कुटुंबांची घरां श्रमदाना मुखांत रिपेरी केल्यांत. भांगराळ्या उत्सवा संदर्भात मांडून हाडली थोडीं कार्य. 2022 जानेरांत आयतारा सकाळी 8 वरांच्या मिसार भांगराळ्या वर्साच्या उत्सवाचें उक्तावण कार्य दिवो पेटोवन सुरवात केल्लें. फेब्रेर 25 तारीखेर एसोसिएशनान सेवा दिवन सरिल्ल्या सर्व सांद्यांच्या आत्म्याक मीस भेटोवन आराधन चलोवन वेलें. उपरांत सरिल्ल्या सांद्यांच्या कुटुंबा संगी श्रद्धांजली कार्य मांडून हाडून सांद्यांनीच तयार केल्ल्या जेवणाद्वारे कार्य त्या दिसाचें संपयिल्लें. जुलय 27 तारीखेर पानीर भुरग्यांच्या आश्रमाक भेट दिवन तांचे सवय मागण्या विधी आनी थोडी मनोरंजन कार्य मांडून हाडली. तशेंच ह्या भांगराळ्या वर्सा संदर्भी सगळ्या निवासींक जेवण रांदून दिलां. सांदुमिंगाच्या फेस्ता संदर्भी सर फिरगजीच्या लोकांक कोंपरीच्या आयतारा अर्ध्या दिसाची रेतीर सान डॉमिनिक एसोसिएशनाच्या मुखेलपणान चलयल्या म्हूण सांगूंक संतोश पावता. ऑक्टोबराच्या 9 तारीखेर वाड्यावार व्हेरायटी स्पर्धो मांडून हाडून विजेतांक इनामां, ट्रॉफी आनी सर्टिफिकेट दिल्यात. आमच्या फिरगजेच्या 15 कुटुंबांक आजच सकाळी 1 म्हयन्याची खाना वरवीं तांच्या घरांनी पावीत केल्या. भांगराळ्या वर्साच्या संदर्भी आयोजीत केल्ल्या कार्यांत सांद्यांच्या आत्मीक वाडावळीक एक उलोवप मांडून हाडचो एक बाकी उरला तो मुखल्या दिसांनी आमी खंडीत करतले. इतर आमचे इगर्जींत ICYM आराम करूंक कारण कर्त जावन आसा असोसिएशन. इगर्जेच्या सर्व कामांनी स्वयंसेवक जावन तशेंच सर्व कार्य शिस्तेन मांडून हाडच्यान एसोसिएशनाचो उखललेलो हात. इगर्जेचें सिल्वर जुबली हॉल बांदूंक फंड सडयतना 1 लाख रुपये दान दिला. तशेंच हाचे खातीर साबार कार्य मांडून हाडून जो मोजल्लो आयवज ह्या फंडाक दान दिला. तो म्हाका नाका म्हणलो नाटक खेळोवन तातूंत जो मोजल्लो आयवज इगर्जेक बांक हाडच्या खातीर दान जावन दिला. इगर्जेच्या घंटीच्या तोरीक तशेंच साबार कामांक आर्थीक कुमोक एसोसिएशनान फंडांत दिल्या. इगर्जेच्या गोल्डन जुबली हॉलाच्या नव्या बांदपाक 50,000 रुपये दिल्यात. फिरगजेच्या दुबळ्या भुरग्यांक शिकोवंक कुमोक करच्या उद्देशान साबार दानींच्या कुमकेन सांद्यांनी 2001 इसवेंत शिकपा निधी आसा केल्या. हातूंत येवच्या वाडींत दुबळ्या भुरग्यांक शिकोवंक कुमोक दिल्या. प्रस्तुत वर्सांनी लगभग 40 ते 50,000 रुपया म्हणसर कुमोक दिवनूच आसा. 50 वर्सां संपोवच्या ह्या संदर्भात स्मारक अंको आसा करून हातूंत उरिल्लो आयवज शिकपा निधीन जमो करून आनीकी सडीत मापान गरजेवंत भुरग्यांक कुमोक करूंक प्रयत्न करन आसा. हाका फिरगजगारांचो सहकार सदांच आसा आनी आनीकी आमी आशेतां. आतां असोसिएशनांत
19 जिने संदे आणि 32 कार्याळ संदे आसात. तांतले थोडे आपल्या वावरा निमती भायल्या गांवांनी वावर दिवन आसात. वर्सावर जावच्या चटुवटिकेनी मेतेर जावच्या संद्यांची संख्या भोव उणी आसा. असली बरीं कामां करूंक नव्या संद्यांची एसोसिएशनाक गरज आसा. आमच्या कार्यांत हात मेळोवंक तुमकां ह्या संदर्भी उलो दिता. फाटल्या 50 वर्सांनी इतलीं सर्व बरीं कामां करूंक आर्थीक तरान कुमकेचो हात दिल्ल्या सर्व फिरगजगारांक आमी आभारी जावन आसा. आमकां मार्गदर्शन दिल्ल्या सर्व डिरेक्टर बापांक, गवळी परिशदेच्या सर्व उपाध्यक्ष, कार्यदर्शींक आनी संद्यांचो काळजांतावन उपकार आठयता. केदाळाय आमकां कुमोग करच्या सान डॉमिनिक कॉव्हेंताच्या सर्व पाद्रेपांक, सान जुजे कॉव्हेंताच्या सिस्टरांक आनी सान डॉमिनिक कॉव्हेंताच्या सिस्टरांक हांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचें एसोसिएशन 50 वर्सांच्या पावलांनी समकोवंक सहकारशिल्ल्या सर्वांक आमी मान बागयता. हें सान डॉमिनिक एसोसिएशन म्हणलें आमचें फिरगजीचें नेकेत्र आनीकी आपलो प्रकाश मुखल्या वर्सांनी फांकोवन दी आनी भंगराळ्यांतावन वज्राळ्यो संभ्रम आचरसूंक पावोवन दी म्हूण ह्या वक्ता मागता. एसोसिएशनाच्या सर्व संद्यांक शुभाशय पाठोवन ही वर्दी संपयता. लांब जियो सान डॉमिनिक एसोसिएशन. सुजाता मेंडोणचा, कार्यदर्शी सान डॉमिनिक एसोसिएशन. 2022 ऑक्टोबराची 30 तारीख. देव बरें करूं. फाटल्या 50 वर्सां थावन चलिल्ल्या सर चटुवटिकांची वर्दी सोबित रितीन, सुडाळ रितीन वाचयल्ल्या ह्या संस्थेच्या कार्यदर्शीन सुजाता मेंडोणजा तुमकां देव बरें करूं. मान सन्मान आनी आज ह्या संतोशाच्या उमाळ्याच्या वेळा मान करूंक आमी अशें येता आमच्या फाटल्या सक्कड डिरेक्टोरांक जावं पुरो फादर क्लॉड कोर्डा तावन, फादर पीटर मेंडोणजा, फादर जोसेफ, फादर डॉल्पीस, फादर मेल्विन, फादर वॉल्टर आनी तशेंच आमचो आतांचो डिरेक्टर फादर डेनियल, फादर ॲक्वेन. आनी आतां मोगाच्यान ह्या सर डिरेक्टोरांची थोडी परिचय आनी तशेंच दोगां डिरेक्टोरांचो मान आमी हांगासर करता आनी त्या खातीर हांव फुडें आपयतां प्रोफेसर सूरज न्यूनस तुमकां. सान डॉमिनिक एसोसिएशनाच्या डिरेक्टरांक सन्मान कार्य, वेदिरसच्या मानाच्या व्यक्तींक तशेंच ह्या संभ्रमाक हाजार दिवंक आशिल्ल्या समेज फिरकादरांक म्हजे प्राणां पटयता. सान डॉमिनिक एसोसिएशन आपल्या 50 वर्सांचो जुबले आचसूनच्या ह्या सुवाळ्यार तुमकां सर्वांक बंगाळा संभ्रमाचें शुभाशय पटयता. फाटल्या 50 वर्सांनी सान डॉमिनिक एसोसिएशन खूब वाडलां आनी आत्मीक सांगतेनी भरपूर मेतेर जालां. ह्या वाड्यावळेंत एसोसिएशनाच्या हर एक आत्मीक डिरेक्टरचो मोठो वावर आटापण आसा. ह्या बांगड्या उत्सवा संदर्भी तांची सर्वांची म्हत्वाची वळख करूंक आनी तांच्या सेवेचो उगडास करून तांकां मान करूंक आज आमकां व्हरतो अभिमान भोगता. पूण ते सर्व हांगा हाजर ना जाल्यारय तांचे उगडास करता, तांचे विशीं उपकार मान दाखयता. बाब डेनिस लुईस सान डॉमिनिक फिरगज आरंभच्या वेळार फिरगजीचो पयलो विगार बाब डेनिस लुईसान 1977 सान डॉमिनिक यूथ क्लब प्रारंभ केलें आनी ते स्थापक डिरेक्टर जाले. मागीर आयिल्ल्या विगा जावन आसले फादर रेजिनाल्ड कार्डोजानी 6 एप्रील 1975 वर्सा ह्या संघटनाक सान डॉमिनिक क्लब म्हूण वलायले. बाब रेजिनाल्ड कार्डोजान लगभग 14 वर्सां क्लबाच्या सर चटवटिकेक तांचो पाठिंबो दिलो. उद्यावर फिरगजीन जल्मून व्हड जाले ते तांच्या रिलिजियस जिणेंत सबार जबाबदारीचे हुद्दे सोबयल्यांत. बाब रेजिनाल्ड कार्डोजा ह्या संवसारी तांचे मिसन संपोवन सर्गी निवासाक गेल्यात आसता तांचो आनी बाब डेनिस लुईसांचो आमी उगडास करता आनी तांकां सस्नेक विशय मागता. बाब क्लॉडियस कॉर्डा 1988 वर्सा बाब क्लॉडियस कॉर्डान
सान डॉमिनिक क्लबाचो आत्मीक वडील जावन जबाबदारी घेवन 68 पर्यंत तांचे अमूल्य मार्गदर्शन दिलां. बाब क्लॉड कोडा कल्याणपुर फिरगेजेंचे फुलुलो परमळीत खोळ्ळो. वर्द मेळिल्स ह्या फिरगेचेन तांणी विगार जावन जबाबदारी घेतली. ह्या वेळार क्लबाचो आत्मीक वडील जावन तांणी वर्तो सहकार दिला. तांचे अवदे वेळार फिरगेचेचो रुप्याळो संभ्रम आचरण करच्या वावरांत सान डॉमिनिक क्लबाच्या सांद्यांक वर्तो अवकाश लाभला. प्रस्तुत बाब क्लॉड कॉडा बेतिया बिहार हांगा आपली सेवा दिवन आसात. ताणें दिल्ल्या सहकाराक सान डॉमिनिक एसोसिएशन तांचो आभार मानता आनी तांकां सन्मान करूंक आशेता. बाब पीटर मेंडोन्झा 1997 वर्सा तावन 1999 वर्सा पर्यंत बाब पीटर मेंडोन्झान सान डॉमिनिक क्लबाचे आत्मीक डिरेक्टर जावन मार्गदर्शन दिलां. पांगलान फुललो सुवासीत खोळो बाब पीटर मेंडोन्झा एक सुटसुटीत याजक आनी उत्तीम संगीतकार. तांच्या अवदे वेळार तांणी विल्फी नायट आनी हेर कार्यक्रमां मांडून हाडल्या वेळार क्लबाच्या सांद्यांक ह्या चटुवटिकांनी मेते जावच्याक वर्ते उत्तेजन दिलां. सबार प्रमुख हुद्यांनी वावर केले बाब पीटर नोरन्ना डेल्लींत प्रस्तुत तांची सेवा दिवन आसात. तांणी एसोसिएशनाक दिल्ल्या आत्मीक निर्देशनाक आमी तांकां ऋणी जावन आसा. बाब जोसेफ डिसोजा 2000 वर्सां तावन 2004 वर्सां पर्यंत बाब जोसेफ डिसोजान सान डॉमिनिक क्लबाचे आत्मीक डिरेक्टर जावन क्लबाक मार्गदर्शन दिलां. मार्दार फिरगेसेंत जल्मोन वाडले बाब जोसेफ हास्य तोंडाचे गणगणित ताळ्याचे प्रसंगदार. आपले रिलिजियस जिणेचे सबार हुद्दे सोबयले बाब जोसेफ प्रस्तुत कॅनडांत तांचो मिसांव वावर करन आसात. तांच्या सेवेक एसोसिएशनचे संदे मान बागयतात आनी तांच्या मिसा वावरांक बरें मागतात. बाब डॉल्फी वेगस 2005 इसवेंत बाब डॉल्फी वेगसांनी डॉमिनिक क्लबाचो आत्मीक डिरेक्टर जावन जबाबदारी घेतली. अग्रार फिरगसेंत जल्मले बाब डॉल्फी सद्या आनी सरळ व्यक्तित्वाचे याजक जावन आशिल्ले. एका वर्साच्या अवधीन तांणी क्लबाच्या हर एक चटवटिकेंनी वर्तो सहकार दिला. तांचो आमी उपकार बावरता. आतां फादर डॉल्फी वेगस स्वित्झर्लंड हांगा सेवा दिवन आसात. बाब मेलिन फर्नांडीस आज पयस जावन ते हांगा आयल्यात. तांकां स्वागत म्हणटा. तांकां आमी मान करूंक आशेता. मानेस रोशन क्रास्ता आमचो अध्यक्षांनी तांकां वेदिकेक हाडचे म्हणून विनंती करता. तुमच्या ताळी आसोवें. बाब मेलिन फर्नांडीस आमचे पयले डिरेक्टर. 2006 वर्सा बाब मेलिन फर्नांडीसान सान डॉमिनिक क्लबाचे आत्मीक डिरेक्टर जावन जबाबदारी घेतली. मूडबेळे फिरगेजेंत जल्मल्ले बाब मेलिन फर्नांडीस लांब दीग आनी गंभीर व्यक्तित्वाचे पूण कुशाली स्वभावाचे. तांणी ह्या फिरगेजेंत हाती धरिल्ल्या विविध कामांनी क्लबाच्या सांद्यांक मेते जावन प्रोत्साह दिला. 2006 तावन 2011 पर्यंत तांणी एसोसिएशन दिल्ल्या सल्ला सुचनाक आमी आभारी जावन आसा. आतां बाब मेलिन फर्नांडीस कासरगोड जिल्ल्याच्या पेरमुदे कायर फिरगेजेंत विगर जावन वावरतीन आसात. आतां आमी एसोसिएशन तांकां सन्मान करूंक आशेता. दयेकन मुखार सैऱ्यांनी मुखार येवन ते सन्मान कार्य मुखार वचचे विनंती करता. विगार बापांनी शॉल पावगोरन आदल्या डिरेक्टराक मान करचो. त्यानंतर अध्यक्षान क्लबाच्या संस्थेच्या अध्यक्षान फळां दिवचीं, कार्यदर्शीन फुलां दिवचीं आनी संचालकान यादिस्तिका दिवचो. ताळयो आमी दिवया फादर मेल्विनाक.
देव बरें करूं. देव बरें करूं. पाप बेलिन फर्नांडीस तुमकां. बाप वॉल्टर रॉड्रिगस 2012 वर्सांतून 2015 वर्सान बाप वॉल्टर रॉड्रिगसान क्लबाचे आत्मीय डिरेक्टर जावन वावर दिला. आदल्या गवळी बापाच्या सल्ल्या प्रमाणे साम दोनीक क्लब सान डॉमिनिक एसोसिएशन म्हणल्या नांवान नामांकन जालें. अग्रार फिर्गसाचे जल्मले बाप वॉल्टर रॉड्रिगस मागणा सोने अध्यात्मीक चिंतपाचो याजक. तांणी साबार आत्मीय संघटने एसोसिएशनाच्या संध्यांक प्रोत्साह दिला. तांच्या आवदेन पयले फावटी परगट कोर्साचे वाट एसोसिएशनाच्या मुखेलपणार फिर्गसगरांनी नाटन करून सगळ्या मंगळूर देसीसीन नांवाडलें. प्रस्तुत बाब वॉल्टर अरुणाचल प्रदेश हांगा वावर दिवन आसात. तांच्या सेवेक एसोसिएशनाचे संदे आभारी जावन आसा. बाब आक्वे नोरोना 2015 वर्सा बाब वॉल्टर रॉड्रिगसाची अवधी सोंपतच बाब आक्वे नोरोनान सान डॉमिनिक एसोसिएशनाचे आत्मीक डिरेक्टर जावन जबाबदारी घेतली. पांगला फिर्गसचो अनेक परमळत कळो बाब आक्वेन एक उर्बेस्त आनी क्रियाळ याजक, उत्तम गावपी आनी संगीतकार. तांणी सान डॉमिनिक एसोसिएशन दिल्ल्या उत्तेजन आनी मार्गदर्शन वर्णूंक असाध्य. फिर्गस बंगाळो जुबले आचरणच्या वेळार बंगाळ्या उत्सवाच्या योजनांक सक्रीय जावन वांटो घेवंक तांणी आमकां पाठिंबो दिला. प्रस्तुत बाब आक्वेन नागपूर सान चार्ल्स सेमिनारीचे रेक्टर जावन आपलो वावर दिवन आसात. तांणी एसोसिएशनाक दिल्ल्या मार्गदर्शनाक आमी तांकां ऋणी जावन आसा. आतां आमच्या सांगाताचे आमच्या मोगाचे बाब डॅनियल वेगस तांणी मुखार येवन मनाची बसकरान स्विकार करचे सभेची विनंती करता. तुमच्या ताळी असावे. 2021 वर्सा तावन बाब डॅनियल वेगसांनी सान डॉमिनिक एसोसिएशनाचे आत्मीक जबाबदारी वयसून घेतल्या. फाटल्या एका वर्सा तावन आमच्या चटवटिकांनी तांची सल्ला सुचनांचे ते दिवंत आसात. प्रत्येक जावन एसोसिएशनाच्या बांगडा उत्सवाच्या सर योजनांक तांणी भरपूर सहकार दिल्ल्यान आज हो संभ्रम आचोवचे भाग आमकां फावो जाला. अग्रार फिर्गसन जल्मल्ले फाद डॅनियल भोव चुरूक तशेंच जाणवयचे व्यक्ती. तांच्या रिलिजियस जिणेंत तांणी येदोळस साबार जबाबदारीचे हुद्देन वावर दिला. प्रस्तुत ते मंगळूर देसीसींत रिलिजियसांक विगाड जावन तशेंच डिफेंडर ऑफ द बॉन्ड हुद्द्यांनी सेवा दिवन आसात. बाब डॅनियलान एसोसिएशनाच्या दिल्ल्या सर सहकाराक आभार मानता. तशेंच मुखेल दिसांनी भरपूर तांचो सहकार आशेता. आतां वेदिकाच्या मुखेल सैरांनी मुखार येवन हे सन्मान कार्य मुखार वचची म्हणून विनंती करता. आमच्या सहाय्यक विकारान पद डेनियलाक शॉल घालून मान करचो. गंधा सोजलो घालून पत्राबा मान करतात. फळां दिवन संचालक मान करता. आणि फुलां दिवन कार्यदर्शीन मान करता. आणि मोगाचो उडास दिवन येदेस्तिका मुखेल सैरो प्रकाश केसा दिता. समेस्तांक देव बरें करूं. सूरज सर तुमकां देव बरें करूं. आणि ह्या संस्थांत मस्त जाणां अध्यक्ष आनी सेवा दिल्ली आसा. पूण तांचे पैकी थोड्या मलगड्यांक आमी मान करूंक आशेता. आनी हें कार्य चलोवन व्हरूंक मानेस्त रिचर्ड गोन्साल्वेस तुमच्या लागीं हांव उपकार मागता. पयलें लॅन्सी मस्करेनस मानेस्त लॅन्सी मस्करेनस तांची भलायकी बरी नासल्यान
तांच्या पत्नीन आज येवन मान स्वीकार करता म्हणलें. अकरेचे घडये तिका येवंक जावना. तिणें आमकां तिळसिलां देखून तांचो मान फाल्यां आमी ताच्या घरा वचून तांकां करतले. मनेस्त लॅन्सी मस्कनेस देरेबेल फिरगेचिंत वस्तीकर नासात. आमच्या सेंट डॉमिनिक क्लबाचो पयलो अध्यक्ष जावन सेवा दिल्या. सगळ्या युवा जाणांक सांगाता घालून इगर्जेंत सेवा दिवंक ह्या संघटनेची पयली जबाबदारी घेतिल्लो शांतीवंत आनी तालेंतवंत व्यक्ती जावन आसा. डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींग शिकून मेसेस लॅन्सी कन्स्ट्रक्शन संस्थो सुरवात करून यशस्वी पावंडार पावयल्ली शांतीवंत व्यक्ती. हांणी सुरवात केल्ल्या संस्थ्याक 2008 इस्वेंत ISO 9001 सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या. 2006 इस्वेंत रचना एंटरप्रेनर तशेंच इतर प्रशस्त्यो मेळ्ळ्यात. आमच्या इगर्जेच्या कामांत सक्रीय रितीन भाग घेतला. गर्दनाचो गोटो आनी व्हॉलीबॉल खेळच्यांत प्रवीण जावन आशिल्ले. हांणी दिल्ल्या सेवेक आमी मान बागयतां. तांकां देव भलायकेवंत करून दी म्हूण आमी मागतां. मनेस्त GT पायस तांणी वेदीर येवन मान स्वीकार करूंक हांव तांचे लागीं विनंती करतां. विलियम सिक्वरान हांणी तांकां वेदी वयर आपोवन हाडचें. मनेस्त जेराल्ड थॉमस पायस इगर्जेंत सट्टांक GT पायस म्हणल्या नांवान परिचीत जावन आसात. सेंट डॉमिनिक क्लब सुरवेतावन 1972 इस्वेन तावन तांची सेवा. क्लबाची घटनावळ हांणी आनी देवादीन मायकल पायसान सांगाता मेळून तयार केल्ली शाबासकी हांकां फावो जाता. क्लबाचो अध्यक्ष जावन सांत पाऊल सभेचो अध्यक्ष, फिरगेस उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी जावन क्लबांत तशेंच इगर्जेंत भरपूर मापान सेवा दिल्या. गांवांत MCFांत सेवा दिवन 1977 इस्वेंत गल्फांत आरामको म्हणल्या प्रतिश्ठीत संस्थांत 10 वर्सां सेवा दिवन परत गांवांत येवन इगर्जेच्या चटवटिकेनी मेतेर जावन फिरगेजीचो उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी जावन सेवा दिल्या. रचना फोरमाचे फावंडर मेंबर तशेंच लायन्स क्लबाचे मेंबर जावन आसात. आमच्या इगर्जेंत CFC सुरवात करूंक सहकार दिला. गर्दनाचो गोटो करच्यांत प्रवीण. फादर रेजिनल कार्डोजाच्या वेळार निरंतर 3 वर्सां पयलें इनाम जोडून रोलिंग शीट आपणायल्ली कीर्त हांची जावन आसा. सबारांक वेदी वयर हाडूंक, तांची तालेतां प्रदर्शीत करूंक पाठिंबो आनी युवा जाणांक प्रोत्साह दिला. आमच्या इगर्जेच्या सिल्वर जुबली हॉल बांदतना जबाबदारेची सेवा तांणी दिल्या. आमी हांणी दिल्ल्या सेवेक आभार मानतां. तांकां बरी भलायकी मागता आसतना ताच्या पतीन जेनेट पायस आनी भुरग्यांक उल्हास पटयतां. देवादीन मायकल पायस. मायकल पायस देवादीन जाल्ल्यान तांची पतीन बेन्नी पायस वैदी वयर येवंक आनी मान स्वीकार करूंक विनंती करतां. मानेस्तीन मेरी डी सिल्वान हांणी तांकां वैदी वयर आपोवन हाडचें. देवादीन मायकल पायस कोट्टारवाड्यांत तांची वस्ती. 1971 तावन 2019 म्हणसर क्लब आनी इगर्जेंत सेवा तांणी दिल्या. 2022 नोव्हेंबरांत देवादीन जाल्यार सप्टेंबर पयल्या हप्त्या म्हणसर सांविशन सभाच्या जमतीर तांणी हजर जाल्यात. सेंट डॉमिनिक एसोसिएशनाचे कार्याळ सांजे जावन GT पायस सांगाता क्लबाची घटनावळ घडिल्ली कीर्त हांकां फावो जाता. आमच्या इगर्जेचो पयलो उपाध्यक्ष. सुमार तेंप म्हणसर उपाध्यक्ष जावन सेवा दिल्ल्यान क्लबाचो खंयच्योय जबाबदारेचो हुद्दो घेवंक हांकां साथ जावंक ना. वाड्याचो गुरकार जावन सांविशेत पावलाचो आनी कोयरांत तांणी सेवा दिल्या. वृत्तेन ते एकावंटंट जाल्ल्यान इगर्जेचे सगळे लेखपाक तेस तयार करतले. 6 वर्सां उपाध्यक्ष जाल्ल्यान त्या वेळार हांकां रेजिनल कार्डोजो बापाचो रायट हँड म्हणून फिरगसगर म्हणटाले. बरो बरोवपी इगर्जेच्या पत्रार दुमगाचो उजवाड हातूंत तांची कवानां पायस जाल्यांत ते आमी सक्तांनी पळयलां आनी वाचलां. हेरांच्या गरजेक पावचो बरो स्वयंसेवक. दंबेलांत आवरायल्या वेळार
तांच्या कुमकेक पावून घरां बांदून दिवन तांकां आसरो मेळा अशें केलां. इगर्जीचे सिल्वर जुबली हॉल बांदतना फंड रेज करचे विशीं सल्ला दिवन तें प्रोजेक्ट पोंताक पावयलां. घरांत उण आसलें भुरगें तांकां आसलें. निळसो गुलोब म्हणून भुरग्याक ते उल्हासतले. निळसो गुलोब घरांत आसल्यार तांणी इगर्जेक क्लबाक बऱ्यांतली बरी सेवा दिल्या. तांकां आमी सस्नाचो विशय मागता. ह्या वेळार ताची धूव डॉक्टर दीपा पायस आनी कुटुंबाक आमी उल्हास दिता. देवादीन फेड्रीक डिसोजा कोट्टार वाड्यांत वस्तीकन आशिल्ले. लग्ना उपरांत ते कोडिकल हे वाड्यांत वस्ती करूंक सुरू केलें. 1970 तांची सेवा इगर्जेन तशेंच क्लबांत दिवन पेड्ड्या म्हणलो नांवान सर्वांक मोगाळ जालें. रिक्षा सोडून तांचें जिवन ते सरतले. हर एका क्रिस्मसा वेळार सांताक्लॉज जावन ताच्याच करसार भुरग्यांक चॉकलेटां दिवन संतोश करतले. ही इगर्ज सुरू जावच्या पयलें सेंट डॉमिनीक वाड्यांत आशिल्ल्या कोपेलांत क्रिस्मस ट्री आचरणा वेळार तांच्या सांताक्लॉज ड्रेसाक पाटाकिचो कीट उचलून उजो लागलो जाल्यार देवान ताका राखलो. ताच्या उपरांत ताणें क्लब इगर्जेक बऱ्यांतली बरी सेवा दिवन आनी हर एकल्याच्या मनांत आशिल्लें आनी नावाडलें. बरो नट, निर्देशक, स्टेज गर्लच्यान प्रवीण 6 पावलांत मुस्तू सेवा तांणी दिल्या. तो आमचे संगी ना जाल्यार ताचे अभिमानी आजुनी तांचो उगडास काडटात. ताका आमी सस्नाचो विशय मागता. हो मान आमचो स्विकार करूंक तांच्या कुटुंबाची कोणीय मेळून म्हूण सांगूंक बेजार पावता. मान करतना ताच्या बसकेते यादिस्तिका दवरून आमी ताका मान दितल्या. देवादीन नॉर्बर्ट पिंटोचे तर्फेन तांची वनी आनी पिंटोन मान स्विकार करचे म्हणून विनंती करता. मानेस्तीन लविनाक आसतना तिका वेदेवेर आपोवन हाडचें. देवादीन नॉर्बर्ट पिंटो फिरगजेंत नोब्बी म्हणल्या नांवार नवाडदीक जावन आसलो. कोडिकल येवड्यांत वस्ती करनासलो. 1974 इसवेतावन तांणी आमच्या क्लबांत आनी फिरगजेंत सेवा दिल्या. बरो खेळकाडी व्हॉलीबॉलाच्या आमच्या इगर्जे टिमांत आसून अंतर फिरगज टुर्नामेंटांत भाग घेतला. बरो नाटकिस्त, सबार नाटकांनी हास्य नट तशेंच मुखेल नट जावन नटन केलां. कला संपत्तीन मांडून हाडल्या नाटक स्पर्धांत तो म्हाका नाका आनी बंगार मनीस ह्या दोनूय नाटकांक पयलें भोवमान आनी दोनूय नाटकांत अत्युत्तम नट म्हणली प्रशस्ती मेळ्ळा. बरो गावपी कोयरांची तांणी सेवा दिल्या. आमचे संगी तो ना जाल्यार आमच्या एसोसिएशन आनी फिरगजगारांच्या काळजामानांत तो आसा. तांकां सस्नाचो विशय मागता. मानेस्त एंट्री पिंटोन मान स्विकार करूंक वेदी वयर येवंक हांव विनंती करतां. वेदीर आपोवन हाडूंक विजय पिंटो लागीं विनंती करतां. मानेस्त एंट्री पिंटो कोट्टार बी वाड्यांत वस्ती करून आसात. क्लब्बांनी फिरगेजेंत सुमार 40 वर्सांची सेवा दिल्या. क्लबांत 3 वर्सां कार्यदर्शी, 3 वर्सां खजनदार, 2 वर्सां अध्यक्ष जावन सेवा दिल्या. इगर्जेच्या सिल्वर जुबली संभ्रमा वेळार क्लबाचो अध्यक्ष जावन आशिल्ले. सेंट अलोसियस कॉलेजींत 8 वर्सां लायब्रेरियन जावन सेवा दिवन उपरांत 40 आनी 5 वर्सां लॅन्सी कन्स्ट्रक्शनांत हांचो सुपरवायझर जावन सेवा दिल्या. बरो नाट, कला संपत्तीन आसा केल्ल्या नाटक स्पर्धांत पयलें इनाम जोडिल्ल्या तो म्हाका नाका ह्या ड्रामांत नटन केलां. सुमार नाटकांनी बापोय, विलन तशेंच हास्य नटे जावन पात्र केलां. वाड्याचो गुरकार जावन 9 वर्सांची सेवा तशेंच 6 पावलाचो अध्यक्ष कार्यदर्शी जावन सेंट डॉमिनीक लायटी कॅथोलीक सभा हातूंय बरी सेवा दिल्या. युवा जाणांक स्टेज घालूंक शिकयल्या. निमाण्या शुक्रारा परगट कुर्सवाटी वेळार सायकलार बॅटरी बांदून हर एका सेसावा मुखार मायकाची वेवस्था 2 वर्सां हांणी तांच्या मिनातीन केल्या. आमच्या फिरगेतींत हर एका वर्सा आचरण करच्या इंडिपेंडन्स डेच्या दिसा एका सैनिका बरी आमकां सर्वांक कमांड दिवन बावट्याक मान करूंक सहकार दिला.
आमच्या सेवेक कला संपत्तीनं बेस्ट ॲक्टिव्ह मेंबर म्हणून 2 वर्सां प्रशस्ती दिल्या आणि ह्याच वेदीर सेंट डॉमिनिक क्लब्बांनी बेस्ट ॲक्टिव्ह मेंबर म्हणून होगळापाची उतरां उसारल्यात. आमच्या सेवेक तांच्या आवय बापाय दोगांयनी प्रोत्साहन दिला आणि आता ताची पतीन लिडिया आणि जेनिटा प्रोत्साहन आणि सहकार दिवनच आसात. हांकां आमी तांच्या सेवेक मान बागयता. देव तांकां बरी भलायकी फावो करून दी म्हूण मागता. कुमारी जुलियाना क्रिस्ता हिणें वेदी वयर येवंक हांव विनंती करतां. मानेस्तीन एल्विरा डिसोसानं तिका वेदी वयर आपोवन हाडचें. कुमारी जुलियाना क्रिस्ता आमच्या फिरगेजींत सगळ्यांक जिल्लीबाई म्हूण नांव हाडदीक. कालबाई वाड्यांत तांची सुरवेर वस्ती आशिल्ली. उपरांत शेडगुरी हे वाड्यांत वस्ती करून आसा. ह्या दोनूय वाड्यांनी गुरकार जावन सेवा दिल्या. 1971 वर्सा तावन क्लब्बांत तशेंच इगर्जेंत सेवा दिवन आजुनी उर्बेवंत सांदो जावन वावुरता. एक बरी नाटकिस्त आमच्या इगर्जेच्या हेस रंगमंचेर एसोसिएशनांनी फिरगेजेन मांडून हाडल्या सबार नाटकांनी नटन केलां. आजुनी करन आसा. आयच्या ह्या कार्यांत आसा करच्या स्किट्टांत तिचो पात्र आसा. कला संपत्तीन आसा केल्ल्या आंतर फिरगज नाटक स्पर्धेंत पयलें स्थान आपणायिल्ल्या तो म्हाका नाका म्हणल्या नाटकांत हिणें पात्र केलां. 25 वर्सां क्रिस्मसच्या भुरग्यांक दोतोर 50 वर्सां तावन कुंभाराच्या भुरग्यांक दोतोर शिकयता आनी आजुनी ती शिकोवन आसा. इगर्जेंत आतां संघ संस्थांनी सेवा दिवन आसा. कॉर्पोरेशन इलेक्शनाक वोटाक रावंक तशेंच तुळू नाटकांत अभिनय करूंक अवकाश लाभल्यार तिणें तो इन्कार केला. दसखत घालूंक येण्यातल्या सहर स्त्रियांक दसखत घालच्या शिक्षणाक एकठांय करून सांगात हाडचें काम केलां. कोणी नाटल्या वेळार कोयार तशेंच मिरनामाचें कामय तिणें केलां. हिका आमी तिच्या सेवेक मान बागयता आनी बरी भलायकी मागता. मानेस्त डॉनी डिलिमा गांवांत नाटल्यान ताचो भाऊ शम्मी येता म्हूण सांगलें. येवना म्हूण दिसता. आयल्यार ताणें वेदी वयर येवचें म्हूण विनंती करता. मानेस्त डॉनी डिलिमा सेंट डॉमिनिक हे वाड्यांत वस्तीक नाशिल्ले. आतां मंजेश्वरांत तांचे वस्ती. आपल्या फुडाराक लागून तो गल्फांत कलर ट्रॅक कन्स्ट्रक्शन फील्ड दुबय ह्या संस्थांत सेवा दिवन आसा. हांणी आल्तार भुरगो जावन इगर्जेंत सेवाची सुरवात केली. उपरांत क्लब्बाचो संदो जावन तांणी सेवा दिल्या. मदेगात आमच्या क्लब्बाचो एक्टिविटीज उण्यो जावन उपरांत सगळ्यो बंद पडल्यो. त्या वेळार डॉनी डिलिमान सर तरणाट्यांक सांगात हाडणं आनी तांच्या मुखेलपणान क्लब परत जिवाळ जावन कार्याळ जालें. परत सुरवात जाल्ल्या क्लब्बाचो अध्यक्ष स्थान घेवन सर सेवा आनी कार्य आरंभ केली. आज हो संस्थो सेंट डॉमिनिक एसोसिएशनाच्या नांवार 50 वर्सां संपयलां जाल्यार हाका कारण डॉनी जावन आसा. ताका आमी चड संदे आभार जावन आसा. ताका आमी बरी भलायकी मागता आनी ताका ताच्या जिणेंत यशस्वी जावन दी म्हूण मागता. आतां आमी सन्मानाचें कार्य सुरू करतले. आमचे डिरेक्टर बाप डॅनियल वेगस आनी सहायक विगर बाप दिलीप वेगस दोगांय सांगाता शाल घालतले. ह्या कार्याचे कन्व्हिनियर सतीश डिसोजा आनी सर समितीची कार्यदर्शी मानेस्तीन डेबोरा लोकर सांगाता फळां अर्पितली. एसोसिएशनाचो अध्यक्ष आनी फिरगज उपाध्यक्ष गांधाचो हार घालतले. मुखेल सैरे यादिस्तिका दितले. एसोसिएशनाचे कार्यदर्शी सुजाता मेंडोन्सा आनी फिरगज कार्यदर्शी सांगाता मेळून फुलांचो तुरो दिवन सगळ्यांक मान करतले.
पहिले सक्कर सन्मानितांक शॉल घाल मान करया. शॉल घाल्या उपरांत फळां दिया सन्मानाच्या व्यक्तींक. चलो फिरगज उपाध्यक्ष आणि संस्था सहअध्यक्ष आता हार घालणं मान करतात. आणि आता सन्मानितांक फळां दिवन मान करया. आणि आता फिरगजेची तशेंच ह्या संस्थेची कार्यदर्शिनी सांगात मेळटात आणि फुलां अर्पितात. आणि आई मुखेल सोयरो सन्मानितांक यदिस्तिका दिवन मान करता.
सन्मानाचें कार्य सोलोवन विल्ल्या रिचर्ड गोन्साल्वेज तुका देव बरें करूं आनी दुसरें सन्मानीत केल्ल्या बिगार बाबांक साहेब बिगारांक मुखेल सैर्याक आनी वेदेर आशिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. जर तर सान डॉमिनिक एसोसिएशनान फाटल्या 50 वर्सांनी इतलो वावर दिला जाल्यार हाका पाठिंबो आसा वाड्याच्या गुरकारांचो. सबार गुरकारांनी फाटल्या वर्सांनी आमकां सहकार दिला. जावं वाड्यांत लोकांक सांगाता घालूंक आमच्या कार्यक्रमांनी वांटेली जावंक तांचो मोठो वावर आसा. आनी आज सर गुरकारांचो उडास आमी काडटा आसतना आतां प्रस्तुत सेवा दिवच्या गुरकारांक आमी मान करूंक आशेतां आनी त्या खातीर हांव फुडें आपयतां क्लबाचो सांदो मानेस्त प्रवीण पिंटोन मुखार येवचें आनी हें कार्य चलोवन व्हरचें. सान डॉमिनिक एसोसिएशनाचें हर एक काम यशस्वी तरान जालां जाल्यार फिरगेजीच्या सर वाड्याच्या सहकारान आमी तांच्या मुखेल जावन आसच्या गुरकारा मातेर पणान जालां म्हूण सांगूंक संतोश पावता आनी तांकां सान डॉमिनिक एसोसिएशन आभारी जावन आसा. आनी तांकां आतां नांव आपयल्या गुरकारान वेदीचेर येवन कार्याचें अध्यक्षस्थान घेतलेल्या डिरेक्टर बापा तावन फुलांचें मान स्विकार करचें. Manes Norji de Silva, Holy Cross Ward. Manes Tin Benedicta de Souza, Velankani Ward. Manes Francis Dias Saint Anthony Ward. Manes Ronald Colasso, Lourdes Ward. Manestin Janet D'Souza, Infant Jesus Ward. Manestin Lina Saldana, Fatima Ward. Manestin John Was, Saint Dominic Ward. One is Richard D'Souza, Sacred Heart Ward. One is John Pies, Saint Francis Xavier Ward. Manestin Priscilla Fernandez, St. Lawrence Ward. मान समर्पित केल्ल्या डिरेक्टर बापांक आनी मान स्विकार केल्ल्या सर गुरकारांक देव बरें करूं. ही रंगमंच आसा तर हाका कारण जावन आसा आमची संदो मानेस्तीन रेश्मा डिसोजा. तिणें पोशाक रावून आमकां भरपूर सहकार दिला. तिका आमी काळजा मनांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तिणें वेदीर येवन डिरेक्टर बापातान फुलांचो बुक्को स्विकार करचें.
आतां सांस्कृतीक कार्याक मुखेलपण घेतल्यांक मुखार आपयतले हांव. तांणी वेदीचेर येवन सहाय्यक विगारतावन मान घेवचो. संगीताचें मुखेलपण घेतले मानेस जुलियाना डिसोजा आनी मानेस ऑल्विन मॅनेजर्स. नाचपाची मुखेलपण घेतल्या मानेस्तीन प्रमिला रॉड्रिगस आणि मानेस राहुल पिंटो आणि नॅश रॉड्रिगस. नॅश रॉड्रिगस दयाकन वेदीचेर येवचे. नॅश रॉड्रिगस. तशेंच नाटकुल्याक प्रॉम्प्टिंग करून सहकार दिल्ल्या मानेस्तीन मीरा मेंडोन्झा. देव बरें करूं फादर तुमकां आमचे ते उदार म्हूण दाखयल्यान. सर्वांक देव बरें करूं. देव बरें करूं प्रवीण तुमकां. आनी आयच्या कार्याचो मुखेल सोयरो मानेस्त प्रकाश देसाय. फाटल्या त्या वर्सांनी ह्या सेवेदीर परजळ्ळो एक युवक आनी आज ह्या कार्याक मुखेल सोयरो जावन आयला. ताची परिचय करूंक हांव उपकार मागतां ह्या कार्याचो संचालक मानेस्त सतीश डिसोजा. आज आमच्या संगी मुखेल सोयरे जावन हजर आसात मानेस प्रकाश देसाय. एसिस्टंट कमिशनर जावन सेवा दिल्लो देवादीन पियूस आनी रोझलिन देसाय हांचो पूत. उर्वा फ्रिगजिसो विगार जावन आशिल्ल्या देवादीन मोसिंजर बाब फ्रेड पिरेरा हांचे बचेते जावन आसात. 1962 हांचे कुटुंब आमच्या फ्रिगजीच्या सान डॉमिनिक हे वाड्यान येवन तांची वस्ती आरंभ केल्ली. त्या वेळार सांत आंतोनी कॉलनी म्हूण नांव आशिल्लें. हांकां दोगां भयणी अनिता आनी सारिटा. ह्या तेगांयनी एसोसिएशन आनी कॉयरान मस्त सेवा दिल्या. प्रस्तूत जाम्स एन्क्लेव बीजी न्यू रोडान हांगा वस्ती करून आसात. मानेस प्रकाश इन्कम टॅक्स ऑफिसर जावन कोडयाळान 32 वर्सां सेवा दिवन आतां एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसर जावन वावर करून आसात. हांची पतीन मानेस्तीन यशोदा ती इन्कम टॅक्स ऑफिसान सेवा दिवन आसा. हांकां दोग चरके भुरगे अशोक सेंट जोझफ इंजिनियरींग कॉलेज वामंजुरान सेकंड इयर ENC शिकप करून आसा आनी आदेश केंद्रीय विद्यालयान 10वेंत तो शिकता. मानेस प्रकाश आमच्या इगर्जेन आल्ता भुरग्यांच्या सोटेलिटीन सेवेची सुरवात तांणी केल्ली. कोंताची भुरगीं बाब रेजिनाल्ड कार्डोजान सुरवात केल्ल्या ह्या सोटेलिटीन पयलो अध्यक्ष आनी ताची बहीण अनिता वायस प्रेसिडेंट जावन सेवा दिल्ली. सान डॉमिनिक एसोसिएशन कार्यदर्शी आनी खजानदार जावन 16 वर्सां ताणें सेवा दिल्या. तशेंच इगर्जेन मांडून हाडल्या सर चटवटिकेनी सक्रीय रितीन वांटो घेतला. वाहनाच्या वेवस्था नासलेल्या त्या काळार तांची सेवा वर्णूंक असाध्य. SCBचे सांदे जावन ते आसुल्ले. मानेस
हेनरी डिसोसा कोट्टार हांच्या सांगाता क्लबाच्यो रुली बदलावण हाडची समितीचो सांदो जावन सेवा दिल्या आनीकी सेवा दिवंक ताका आशा आसल्यारी ताच्या कामा निमती 1999 ताची वस्ती वर्गावण जाली. हांकां आमी आभारी जावन आसा आनी सर बरें मागता. आतां आमच्या मुखार मानेस प्रकाश देसाय. देव बरें करूं सतीश. समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. अशोकनगर फिरगजीच्या विगार बापानो, सहायक विगारांनो, सेंट डॉमिनिक असोसिएशनाच्या हुद्देदारांनो, सांद्यानो, तशेंच सर्व आमच्या मोगाच्यानो, पयलें हांव सांगूंक आशा येता कितें म्हळ्यार म्हाका हांगा मुख्य सैरो म्हणटात ही एक सूख म्हण हांवें सतीश आनी अध्यक्ष बाप आयिल्ल्या वेळार सांगलें हांव सैरो न्हय. आमी खंय आसल्यारी खंयल्या सिट्युएशनान आसल्यारी हो जागो जावन आसा आमची माय. देखून हांव हांगा सैरो न्हय, हांव गरसंत एक्चुली. थोड्या कारणांनी आमी पयस पावल्या जावंक पुरो कामा नेमती आनी खंयच्या हेराच्या नेमती, पूण आमी हांगाचेच जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां हांगा तावन हांव म्हण न्ही, हांगा ल्हान व्हड जाल्ले कोणीय जाल्यार हांगा तावन विसरूंक साद ना, आवयक विसरूंक साद ना. आनी हांगा कितें म्हळ्यार दुसऱ्यो फिरगजी आसात, हांव दुसऱ्या फिरगजी आसा, पूण हांगा एक स्पेशल कितें आसा तें हांगा ल्हान व्हड जाल्ल्या सगळ्यांक मात्र गुर्त आसा. अशोकनगर म्हळ्यार कितें म्हूण हांगा आसलें तें एटमॉस्फियर आमकां खंय मेळचें ना आनी आमी वी आर फॉर्च्युनेट फॉर दॅट. एक्चुली हांव मुखार अशें सैरो आनी हें जावचें हातून चड हुशार न्हय. तिके फाटल्यान चड काम करचें या तशें आमी डेसांक गेले इल्ले कालें भाशे मितवया कालें उतरांनी मितवया म्हणटात तशें. पूण ताणें आमी सतीश आनी तो आमचो अध्यक्ष आयिल्ल्या वेळार आमच्यान ना म्हणून सांगूंक जाता. देखून हांवें मागीर जायत म्हळें तशें. पूण एक थोडे म्हयने पयले एक्चुली एका काजार समारंभांत आमी मेळिल्ल्या सतीश आनी सुजाता. त्या वेळार तांणी म्हाका पयलें हिंट दिल्लें, तें बरें जालें. हिंट दिल्लें तुका मुखेल सैरो करचें म्हूण चिंता म्हणून. त्या वेळार सुजाता बारी इंट्रस्टार आहलें. हांवें सांगलें आतां कशें सुकोवन काडचें. देखून सुजाता सांगलें हांव 1 घंटो उलयतां, तुमचें प्रोग्राम बोर जावन वचूंक काय म्हूण सांगलें. देखून ते म्हणाले तूं कितलो कांय प्रॉब्लेम ना, तूं उलया 1 घंटो जाल्यार उलया म्हणालें. म्हजें हें सोलो ना म्हूण सांगून हांव परतून आनी फुडें सांगलें सुजाताक हांव 2 घंटे उलयतां. देखून ताका भिवूंक करूंक पळयलें. प्रकाश तूं 2 घंटे न्ही, कितलो वेळ जाल्यार उलय, कांय प्रॉब्लेम ना म्हणालें. हांव क्लीन बोल्ड. तशें हांवें चिंतलें मागीर सतीश हांकां काही विसरून गेल्या म्हूण चिंतलें. पूण मागीर ह्या म्हयन्यांत आयले घरा आयले. मागीर कितें करचें ना म्हणून सांगूंक जायना तशें. मागीर आनी एक कितें म्हळ्यार तशें काम केल्लें मस्त बरे जण आसात सेंट डॉमिनिक क्लबांत, सेंट डॉमिनिक एसोसिएशन. आतां हातून हांगासर थोडे जाण आसा. GT पायस, मायकल पायस, एंड्रिया आसा, जिल्लीबाई आसा, सुमेश आसा. आमी तातूंत म्हाका प्रत्येक जावन मायकल पायस तो आमचे एक अशोकनगर फिरगजीचो एक सांत म्हूण सांगेत वय न्ही, खंडीत जावन एक सांत म्हूण सांगेत. आनी खंय म्हणी आमच्या अशोकनगर सेंट डॉमिनिक कालें खंयली प्रशस्ती म्हणून रत्न प्रशस्ती म्हणी दी जाल्यार वन ऑफ दी फर्स्ट, काही डिरेक्टरा उपरांत काही वन ऑफ दी फर्स्ट पर्सन हू वायट गेट. आनी ताच्या उपरांत आमचो GT पायस आसा.
अशें हांवें सांगलें न्ही आमी देसांग गेले इल्ले मातल्ली ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿತ್ತವೆಯ तशें काले उलोवचें म्हूण चिंतलो 50 वर्सां जालीं 50 वर्सां जालीं म्हूण चिंतना आतां रिचीन वासरल्या बरी म्हाका उडास आयलो आमी ते दळा बारी ल्हान एक 6 वर्सां सोडना आमी ते दळा इगर्ज जावना देखून मेन थिंग कितें गे म्हळ्यार 1972 हें एसोसिएशन फॉर्म जाल्लें म्हूण सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार तरणाटे ताच्या पयलेंच एक्टीव आसले कित्याक म्हळ्यार आतां रिचीन तें सांगलां आमी तें सांगता कित्याक म्हळ्यार हांगा 4 घरां तिशीन थंय थॉमस जॉर्ज आतां त्या दळा कोण नासले पुत्तू न्हू तांच्या घरांत मीस जातालें आमच्या अशोकनगर फिरगज घरा खातीर थंय मीस जातालें तें आमकां बरो उडास आसा हांव त्या दळा बरोबर ल्हान 6 वर्सां म्हूण दिसता आमी क्रिसमसाचे मीस जावन घरा कोणा पावल्या तशें कितें उलोवचें म्हण चिंतना म्हाका हें पुरो कालें आदलें पुरो उडास आयलो तेंच सांगया म्हूण चिंतलें आनी रिचीन सांगल्या बरी त्या क्रिसमसाच्या दीस आमी तितके विगी कालें गेल्ले घरा इल्ले वेळान आमी थंय वयर पळयता थंय पाद्राचे क्रिसमसाचे कालें हें जावन आसा उजो दिसता हेणें तावन इशीन येता तेणें तावन तिशीन येता मागीर म्हळ्यार तो फेड्ड्याबान ताणें घेताळे फस्ट हातून प्रवेश केलच्यान तो हुशार आनी तें कीट लागून उजो पेटल्लो मागीर आनी GT पायस एंट्री आप आनी जिल्लीबाई आनी हाच्या विशयांत चड सांगूंक सक्तीत तांणी मागीर उदक घालून आनी गोणी आनी उपरांत घालून ताका हें केलें आनी ताका गाय जाल्लो म्हाका पट्ट विशय तातूंत तो वाचलो तशें म्हाका उडास कितें म्हळ्यार हें एसोसिएशन 1972 न्ही ताच्या पयलेंच ताचें हें फावंडेशन जालां अशें हांव थोडे उडास म्हाका येवंक सुरू जालें कितें म्हळ्यार आमच्या हांगा सेंट अँटोनीस कॉलनीचो रोड थंय पुरो व्हडली खडपां पुरो आहली रोड नासलो खडपां पुरो आहली पूण लोक तातूंत खडपां वयर आमी पुरो तातूंत उडून येताले इगर्जीक मिसाक मागीर सेंट डॉमिनीक एसोसिएशन क्लबान संगाता मेळून संध्यांनी संगाता मेळून एक श्रमदान केलें आनी ते फातर पुरो कोंडून काडले आमी बेश्टे फाटल्यान वचून पळोवन आसलो सकयल एंट्री बी आसलो आनी तशें जालें तें क्लीन करून तो रोड जालो नाजाल्यार मागीर ताचे उपरांत सुमार वर्सां उपरांत दामार घाली पूण क्लियर जालो रोड तशें आनी एक उडास कितें म्हळ्यार जानेवारी 1 केदाळे फॅन्सी फेट आसताली तशें आमचे सेंट डॉमिनीक क्लबाचे आमी ते जाल्यार ल्हान आल्तार भुरग्यान जॉयन जाल्ले सेंट डॉमिनीक क्लबाचे पुरो संडे आयले त्या दीस सकाळीं 25 सकाळीं ताच्या पयलीच्या दिसा कोणा आयले आमची मेजां आनी आहलीं कित्याक म्हळ्यार हांगा स्टॉलां घालूंक मेजां जाय आसलीं तातूंत मागीर चॉकांत ताच्या पोंदाक डेस्सागी डिसोजागी लोबोगी कालें बरोवन हांगा हाडून ती उपयोग करची आसली हाका फॅन्सी फेटाक ताचे उपरांत क्रिसमसा दीस सडावत हांगा स्पोर्ट्स आसतले म्हाका ते उडास येता कित्याक म्हळ्यार हांव कांय फर्स्ट स्टँडर्डान जाल्लो कोण ना म्हाका फर्स्ट उडास येवंक म्हळ्यार ते फर्स्ट हांव खेळ्ळो म्हळ्यार फ्रॉग रेस हें घालून तें कप्पे ओटा सो कोण अशें 4 पांयान बसून कप्पे ओटा आतां करता ती गुर्तू ना कप्पे ओटा ताचे उपरांत हें आसलें फातोर 5 फातोर दवरचे कोण पयलें फातोर 5 फातोर हाडून दिता म्हणून मागीर हें गोवाचें पीठ घालचें तातूंत एक कॉयन घालचो आनी तें फुंकून तें कोण पयलें हाडून तोंडान धरून कोण दिता मागीर लेमन एंड स्पून 3 लेग रेस हातूंत सुमार जाण गाय जाल्यात तशेंच सॅक रेस टग ऑफ वॉर मेमरी टेस्ट मागीर हें बोडयेन मोडकी फुटोवची तशेंच GT पायसांनी पुरो आमी GT पायस जाल्यार जेरी पायस म्हणटाले मस्त एक्टीव आसले तो आनी इडीत आनी थोडीं जाणां तशें मागीर गरी फादर कार्डोसाचे थोडे क्रिएटीव गेम्स आसले गांवचे गरी घालची कासो उदरचे गाली पट्टा स्पर्धे मागीर एग थ्रो तशेंच मागीर उपरांत थोडे आमी परत व्हड जाल्या उपरांत त्या दळा हें पिरामीड करून मोटकी फुटोवची हाच्या बरी केलें तें मोसरे उडके दीस केल्ल्या बरी मागीर आमी हांगा हायड एंड सीक कळ्ळा पोलीस खेळटालें वॉलीबॉल क्रिकेट फुटबॉल क्रिकेटांत हें आल्तार भुरग्यांत आसतना क्रिकेटांत मेन घालें म्हळ्यार वॉलीबॉलान केदाळे उर्वाचेत चॅम्पियन आमी वॉलीबॉलान केदाळ सडावत मुखार वचनातल्या पूण क्रिकेटांत आमी तांचे वट्ट मॅच घालतना
आमचे कोट्टारचे जेम्स आनी गॉडविन आहले ते बॅटिंगा पयलें गेले जाल्यार एंडा मिसो ताणींच बॅट करचें हांचे कितले स्कोर असले ते काडटाय दुसऱ्यांक खेळूंक नासले तशें क्रिकेटान एनिवे ते मागीर हांगाची पिकनिकां बरीं पिकनिकां आसतलीं दिपावली आनी क्रिसमस टायमार क्रॅकर्स तशेंच क्रिसमस टायमार कॅरल सिंगींग कॉयर संगी मेळून कळ्ळें न्ही आनी एक म्हाका उडास येता कितें म्हळ्यार आमी हांगाचे आलतार भुरगे आमी धवो लोभ घालताले आनी ताचे वयर एक कोत घालताले तशें आमी चिंतलें सकाळीं तशें करचें म्हण देखून आमकां थंय जानेवारी 1 युकरिस्तीक पुरशांव आसतना आमी थंय मिलार वेताले त्या वेळा आमी पळयलें कितें म्हळ्यार दुसरे सक्कट फिरगेचेंचे पयले एक तांबडो गगरो घालतात मागीर ताचे वयर एक कोंत घालतात आमी चिंतलें ते लोभ घालतात आनी ताचे वयर एक कोंत घालतात म्हूण पूण आमचे खाली दोवे आसले दे आर ऑलवेज लुकींग स्पेशल सेंट डॉमिनिकन फिरगेजीचे तशें आनी एक कितें उडास आयलो म्हळ्यार फादर रेजिनाल्ड कार्डोजो बापा आसतना ताणें तो अंतुमुरा बारी विचार अशें सेल्फ हेल्पान ताणें थोडी फोल्डीं आनी हाडलीं मागीर आमी आलतार भुरग्यांनी ताचे बांक आनी स्टुलां गेलीं उपरांत हांगा सिकयली एक हें आसलें कार शेड आसलें थंय एक्चुली सेंट डॉमिनिक क्लबाचे संडे पयलें थंय सांजेच्या वेळार खेळूंक या उलोवंक या मिटींग करूंक मेळटालें हांगाच सिकयल आसलें हाच्या पंदाक तें आतां ना तशें आनी नोब्बी आनी जिल्लीबाईचें नाटक म्हळ्यार ते येवनच्या अर्ध्या घंटा पयलेंच लोक हांगा धांवन येतालो चुकून वचो म्हण एक्की चुकून वचो म्हण कित्याक म्हळ्यार तले कॉमेडी नाटक आसतलें आनी नोब्ब्याब स्टेजीर आयलो जाल्यार मागीर तो नाटक हांगा प्रॉम्प्टरांक कश्ट कित्याक म्हळ्यार तो ताचेच डायलॉग सोडटालो आनी हांकां प्रॉम्प्टरांक कन्फ्यूज जातालें तशें आनी ताका कन्फ्यूज जायनासलें तशें उपरांत कितें जालें आमी ल्हान आसतना आल्तर भुरग्यांक आमी सरवाल्या आनी तातूंत आमी मस्त एन्जॉय केलां आमी इम्प्रूव जालें बरें जालें सगळें जालें पूण सेदाळा आमी पळयलें आमचे हँडटॅब GT पायस आनी थोडे जाण तांणी काम करचें हाचें हें स्टेज घालचें आतां बरी जाणान हें काम करूंक ना हांगा रेडीमेड हें आसता तशें न्ही तेदळा कोंडून गुज्ज्यो घालून हें पुरा बाशे बांदूंक आसले आनी हँडटॅब आनी पुरा कुणचें आनी हे रे आमी येवचें आमी रावता खाली हेल्प करीत म्हणून कट्टी काडून ये रे म्हण मागीर आमी कट्टी काडून वचून थंय माती काडची तांणी कोणचें माती काडचें आनी तातूंत आमी काल ट्रेनींग जालें आमचें फर्स्ट हातून सेंट डॉमिनिक क्लबाक 10th स्टँडर्ड जाल्या SSLC जाल्या उपरांत आमी कालें करचें म्हणून आमी नेक्स्ट नॅचरली वी जॉयन दी सेंट डॉमिनिक क्लब ते जाला आतां एसोसिएशन मुचो वेळ लांब जालें कोण ना एनिवे सो दोन आनी एक विशय सांगता कितें म्हळ्यार सांगूंक तुमकां आशेता कितें म्हळ्यार ह्या सेंट डॉमिनिक एसोसिएशना वरवीं सेंट डॉमिनिक क्लबा वरवीं हांव एक्चुली तितकेशे काले म्हणटा टिमीड टायप पापसो काले म्हणटा फाटल्यान बसतो टायप पूण हांव जर तर हुशार जालो ऑर्गनायझिंगांत भोव हुशार जालो तें जावन आसा कित्याक म्हजें सेंट डॉमिनिक क्लबाचें संदेपण जाल्या उपरांत तातूंत हांव स्पेसिफिकली जाल्यार सांगचें जाल्यार 1-2 वर्स हांव सामान सांबाळ्ळो हांव ते वेळार सामान येतालो मागीर रोमियो पिंटो ते जाल्यार ट्रेजरर आहलो ताणें ताका हें केलें सेक्रेटरी जावन प्रमोशन जालें ताचे उपरांत म्हाका ट्रेजरर केलो कित्याक म्हळ्यार हांव कॉमर्साक सरवाल्लो तशें ते वेळार आमी जॉयन जाता आमकां कांय गुत्त ना एक्चुली पूण रोमियो ते बरो हुशार आसले आमच्यागे ते कित्याक म्हळ्यार पयशे खंय आसात तें ताका हें आसा सावया म्हणल्यार बरी जुट्टू धरल्या बरी पूण कांय आसल्यार ते येताले म्हजे कडेन तशें हांवें तांचे पयशे दिवचे ताचें लॅक करूनचें तशें हें केलें लॅक दिवचें आसलें पूण त्या हातूंत हांव क्लबाचे सगळे एक्टिविटीज कशें ऑर्गनायझींग जाता पुरा तें हांवें शिकलो आनी ताच्या वरवीं हांव हुशार जालो आनी हांगाय ऑर्गनायज करच्यांत एक्टीव जालो
पहिले क्लबाचे सडावत आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक सड असले ताचे उपरांत सोशली एड्युकेशन फंड मेडिकल फंड आणि दुसरे हे सुरू झाले तसे आता हे ल्हान बी आज एक व्हड ग्रूप जावन जाला हे जावन आसा आमच्या सेंट डॉमिनिक फ्रिगजीचे एक बेन्नेलुबू आणि बंगाल 50 years इज अ क्वाईट व्हेरी बिग टायम आणि ते इतलो तेंप उरला म्हळ्यार आनी वाडला म्हळ्यार बार बरें आनी की चड उंचायेक पावतले म्हूण आमकां खंडीत जावन भरोसा आसा तुमकां समजता म्हाका आयकल्याक देव बरें करूं देव बरें करूं प्रकाश तुका प्रकाश सांत डॉमिनिक क्लबांत मस्त वर्सां कार्यदर्शी जावन खजनदार जावन एक ऑर्गनायझर जावन ताणें वावर दिल्लो आसा आनी आज तो काळजांत थावन आमच्या मदेकात उलयला 2 ताळयो आमी प्रकाशाक दिवया आनी आतां आसा वेळ बंगराळे नक्तेर हाचे उक्तावण हांव फुडें आपयतां जॉन प्रदीप असो कन्विनियर ताणें मुखार येवचें आनी हें हांगासर उक्तावणाक आयतें करचें सबारांची मिनत सबारांचो आदार ह्या सोविनराक आसा आनी आतां मुखेल सेरो फिंत कातरनाचें उक्तावण करता आनी थोड्याच दिसांनी तुमच्या घरांनी हें पावतलें हांव देव बरें करूं म्हणटा जॉन प्रदीप तुका आनी तशेंच प्रकाश देसाय तुका आनी आतां अध्यक्ष स्थानांत आमच्या डिरेक्टराचो संदेश आमी आयकुया सांत डॉमिनिक असोसिएशनाच्या बंगराळ्या उत्सवाच्या ह्या बंगराळ्या वेदीर आजच्या मानाच्या मुखेल सैऱ्यांक श्रीमान प्रकाश देसाय तशेंच मानाच्या सर्व व्यक्तींक म्हजे प्रणाम आनी हांगासर आजच्या सांत डॉमिनिक असोसिएशनाच्या सांद्यांक आनी आमच्या मोगाच्या फिरगजगारांक सांजेची शुभाशय हांव पाठयतां आमी सर्व ह्या बंगराळ्या वर्साच्या संदर्भार सांत डॉमिनिक असोसिएशना सांगाता आमी हाताक हात मेळोवन तांच्या संतोशान आमी वांटले जावन आसा ह्या संदर्भार थोडोसो वेळ म्हजी उतरां 1171 वर्सा सांत डॉमिनिकाचें जल्म 1971 वर्स सांत डॉमिनिकाचे फिरगजेचे स्थापन अशोकनगरांत 800 वर्सां उपरांत सांत डॉमिनिक जल्मोवन बौतिस्म मेळिल्ल्या वेळार ताच्या मोदरणीन ताच्या कोपेलार नखेत्र परजळचे नखेत्र पळयल्लें हें जावंक पावलें एक संकेत फिरगजेंत ह्या पवित्र सभेंत तो जावंक पावतलो उजवाड म्हणल्याचो सांत डॉमिनिक न्हीद जावंक पावलो आमच्या भावार्थाचो एक उंचलो शिकवणदार देखून हर एका दिसा डॉमिनिकान मागणें करतना ताका म्हणटा ओ लायट ऑफ द चर्च हे पवित्र सभेच्या उजवाडा सांत डॉमिनिक न्हीद जावन ताच्या जिवितांतल्यान ताच्या शिकवणेंत आनी सर्व भावार्थ्यांक जावंक पावलो निजा देवाचो उजवाड
आणि त्याच उजवाडांत 800 वर्सां उपरांत ह्या थळार सान दोमिनिकाच्या आमच्या पात्रोनाच्या मार्गदर्शनाखाल आमी भावार्थाची वाट समकत आहोत आणि ताच्याच प्रेरणांत बरोवन आमी हर एकली पवित्र सभेचो उजवाड सान डॉमिनिक असोसिएशन एका वर्सा उपरांत स्थापन जालें जाल्यार त्याच उजवाडाच्या प्रेरणान आनी हांगासर आमी आतांच उक्तावण केल्लें ते सोविनियर ताचें टायटल आसा मुखपानाचेर बंगराळें नक्तीर म्हळ्यार एका वर्सा पयलें आमी आमच्या फिरगजेचें बंगराळें वर्स आचरण केलें उगडासा खातीर सोविनियराक नांव दिलें बंगराळी किर्ना सान डॉमिनिक कसो पवित्र सभेचो उजवाड जालो तशें आमची फिरगज त्याच उजवाडाची किर्ना फांकयता हर एका कुटुंबांक आनी ह्या फिरगजेचें कुटुंबां तशेंच असोसिएशन्स संघ संस्थे नक्तीरां भशेन जावन आसात तांतलें एक नक्तीर सान डॉमिनिक असोसिएशन फिरगजेच्या हर एकल्याक सांगाता हाडूंक सामाजीक सांस्कृतीक शैक्षणिक आध्यात्मीक आनी इतर चटवटिकेंत हाताक हात मेळोवन दुसरी विश्व सभा वातिकन विश्व सभेचो तो मूल ध्येय आसा याजाक आनी लायक हांकां सांगाता घालून पवित्र सभेक वाडावळ दिवंक म्हणून आमच्या फिरगजेन घडोवन हाडिल्लें हें सान डॉमिनिक क्लब आतां असोसिएशन फाटल्या 50 वर्सांनी भोव अपुरबाय रितीन निस्वार्थ सेवा दिवन सर्व सांद्यांनी हांगासर ह्या फिरगजेक व्हडलें नांव हाडलां तांकां ह्या वक्ता आमी अभिनंदन पाठयता तुमच्या ह्या निस्वार्थ सेवेक आमी आभारी जावन आसा ह्या वक्ता आमी उडास दवरूंक जाय सा डॉमिनिकाच्या मानताकाल वाडोवन आयिल्लो हर एकलो जावंक तो डॉमिनिकान याजाक डॉमिनिकान सिस्टर ब्रदर्स डॉमिनिकान लायक ह्या डॉमिनिक फिरगजेतावन प्रेरण जोडिल्लो हर एक कुटुंब आनी व्यक्ती पयले पवित्र सभेचो आमकां आमचें अस्तित्व या अस्मिताय पवित्र सभे भायर ना जशें सान डॉमिनिक पवित्र सभेचो उजवाड जालो आमी सर्व त्याच उजवाडांत भरलेले पवित्र सभेचे सांदे देखून खंयच्याय काळार खंयच्याय वेळार खंयच्याय संगतींनी काथोलीक पवित्र सभेक एकवटान रावचे तसले सांदे जावंक जाय आमची पवित्र सभा म्हळ्यार पाप साहेबांनी बिस्प मात न्ही हर एकले सांगाती लायक तशेंच मोनियारी देखून ह्या फिरगजेतावन ह्या बांगराळ्या किर्नाच्या प्रकाशान बांगराळे नक्तीर कशें परजळच्या आमी हर एकली पवित्र सभेक मान बागोवन पवित्र सभेच्या प्रेरणांत बरोवन आमचो भावार्थ जियोवंक आनी एकामेकाक आदार दिवन जियोवंक वावुरया ह्या संदर्भार बांगराळ्या वर्साच्या संदर्भार सान डॉमिनिक असोसिएशनाक आदार दिल्ल्या सर्व फिरगजगारांक म्हजे खालते प्रणाम तुमकां देव बरें करूंक आनी मुखार मुखलीं वर्सां हें असोसिएशन वाडोवन दी सर्व सांदे ह्या फिरगजेतय आनी फिरगज कुटुंबांतय आपलो निस्वार्थ सेवा दाखोवन दी आनी ह्या वेळार हांगासर सेवा दिल्ल्या सर दिरोक्तर बाबांक हांव आभारी जावन आसां तांच्याच मुखेलपणान हें असोसिएशन मुखार आयिल्लें आसा आनी अशें मुखारी हें असोसिएशन आमकां आदाराचें जावं दी म्हणून मागता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं भागी बंगराळो उत्सव भागी संभ्रम देव बरें करूं पिकार बापांक तुमचो संदेश तुमी आमकां दिल्ल्या कसोत आनी आतां कार्याच्या वेदी कार्याच्या करीच्या अंतर आमी आसांव उपकार बावडचें कार्य सोलोवन व्हरूंक ह्या संस्थेचो सांदो मानेस्त रोशन डिसोजाक हांव फुडें आपयतां
आमच्या फिरगजेच्या सान डॉमिनिक एसोसिएशनाचो बांगडलो उत्सव व्हडा संभ्रमाने आज आमी आचरण केलो. 50 वर्सां आमी नेणतुळी मेटां काडलें आमचें एसोसिएशन आज बोळादीक जावन पडजळटा. आमकां हर एका संगतींनी राखून सांबाळून व्हरून आमी हातीक घेतिल्लीं कार्य यशस्वी जावंक आमच्या एसोसिएशनाचेर कृपेची बेसांवां वतुल्या धन्य देवाक आमी अर्गां दिता. आज सकाळीचे संभ्रमीक मिसाचे बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागिल्ल्या मनादीक बाप रॉकी डिकुन्ना तशेंच आमचो मोगाचो फिरगज विगार मनादीक डेनियल वेगस बापांक देव बरें करूंक म्हणटा हांव. आयच्या ह्या दबाजीक संभ्रमाचे अध्यक्षपण घेतला आमचो मोगाळ विगार मनादीक बाप डेनियल वेगस. तांच्या मार्गदर्शनाखाल आमचे एसोसिएशन प्रगतीच्या मेटांनी चलता. तांच्या सहकाराक मोगान तांकां देव बरें करूंक म्हणटा हांव. आयच्या कार्याचे मुखेल सैरे जावन सोंपतात मानेस्त प्रकाश देसाय. प्रस्तुत इन्कम टॅक्स ऑफिसर जावन मंगळुरांत वावर करन आसात. आमच्या एसोसिएशनांत आदले क्रियाळ सांदेते. एसोसिएशनाच्या उदारगते खातीर तांणी मोठो सहकार दिला आनी आयच्या दिसा तांचो अमूल्य वेळ आमचे सोवे करसिला. आमच्या एसोसिएशनाच्या तर्फेन तुमकां मोगाचो दिनवास पटयता प्रकाश. आमचे सहायक विगार मनादीक दिलीप वेगस बापांक, फिरगज गवळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष मानेस्त मॅक्सिम क्रास्ता, फिरगज गवळीक परिशदेचे कार्यदर्शी श्रीमती नोरीन पिंटो, फिरगजचे सौर संघ संस्थेची संयोजकी श्रीमती डेबोरा लॉकर. तुमच्या हजारपणान ह्या कार्याची सोबाई तुम्ही सडयल्या तुमकां आमी आभारी जावन आसा. बंगळालो संभ्रम सर्वांक मोगाचो संतोशाचो उगडास दवरचो तसलो जावच्याक निरंतर वावर दिल्ले जावन आसात बंगारोत्सव समितीचे संचालक श्री सतीश डिसोजा. तशेंच सान डॉमिनिक एसोसिएशनाचो अध्यक्ष श्री रोशन क्रास्ता, श्रीमती सुजाता मेंडोन्सा कार्यदर्शी आनी एसोसिएशनाच्या सौर संद्यांक देव बरें करूं म्हणटा. 50 वर्सांच्या आमच्या एसोसिएशनाच्या सडणेंत आनी पडणेंत आमच्या फिरगेच्या सौर डिरेक्टरांचो मोठो वावर आटापून आसा. तांची निस्वार्थी सेवा निजायकी होगडीक एक फावो जाल्ली. आयच्या दिसा आमचे आमंत्रण स्विकार करून हजर जावन मोगाचो सन्मान स्विकार केल्ल्या सर्व डिरेक्टर बापांक आमी ऋणी जावन आसा. प्रत्येक जावन मनादीक बाप मेल्विन फेर्नांडीस तुमकां कळजातावन दिनवास पटयता. साबार तालंतांनी भरलेली फिरगज आमची. विविध क्षेत्रांनी विशिश्ट साधन केल्ल्या आमच्या फिरगजीच्या सर सन्मानितांक तशेंच सान डॉमिनिक एसोसिएशनाच्या सन्मानीक सांद्यांक देव बरें करूंक म्हणटा. आमचे सर्व वाड्याचे गुरकर फिरगजीचे बोळादीक खांबे आमच्या हर एका कार्याक तांचो मोठो पाठिंबो सदन्स आसता. बंगारोत्सवाचे आमंत्रण पत्र हर एका कुटुंबाक पावीत करूंक तांणी वर्ती मेहनत घेतल्या. सर्व गुरकारांक तशेंच गवळीक परिशदेच्या सांद्याचो आमी दिनवास पाठयता. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फिरगजीच्या सान डॉमिनिक आनी सान जुजे कॉवेंताच्या धन भयणींचो. तांणी तांचो निस्वार्थ सेवा ह्या फिरगजीन दिवन आसा. तांकां हांव परत्याक देव बरें करूं म्हणटा. बांगराळा कार्याक सोबीत बांगराळी वेदी मांडून आकर्षित रितीन सजयल्ल्या आमचो सांदो श्रीमती रेश्मा डिसोजाक तांच्या उपकारी मनाक आमी सदनच ऋणी जावन आसा. आयच्या मनोरंजन कार्याक वजंत केल्ल्या सर्व कलाकारांक म्युजिकल नायटाक मधुर रंगीन संगीत गावप्यांक तरबेती दिल्ल्या श्री जुलियान डिसोजा आनी ऑलवेन मॅनेजर्स तशेंच नाचांक नाचप्यांक तयार केल्ल्या डान्स कोरिओग्राफर श्रीमती प्रमिळा रॉड्रिगस, राहुल आनी कार्टन नॅश हांकां तशेंच सर्व नाचपी आनी नाचपिण्यांक तशेंच नडकुळो तयार केल्ल्या कुमारी जुलियाना क्रास्ता, जिल्लीबाई, पाऊल डिसोजा आनी वॅल्विन कॅस्टलिनो आनी मीरा मेंडोन्सा तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आयचे हे बंगराळे सगळे कार्यक्रम युट्यूबाचेर लाईव्ह स्ट्रीम करन आसा.
मानादीक बाप झेवियर डायस हांव तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. संभ्रमाचे मोगाचें जेवण आयचे दिसा आम्हा सर्वांक तयार केला. ह्या जेवणाक अर्थीक रितीन कुमो केल्या विगार बापांक, सहायक विगार बापांक, गवळीक परिशदेच्या उपाध्यक्ष तशेंच असोसिएशनाच्या सांदे जावन आसून अर्थीक रितीन कुमो केल्ल्या सर्व दानीचेर देवाची विस्तार आशिर्वाद आसोवें उपकार बावडटा. ह्या कार्याक साउंड्स ओदकसिला ग्लेन, लायटिंग वेवस्था केल्या अनिल पंप इलेक्ट्रिकल्स आणि जेवण तयार केला पिंटो केटरर्स. आयचे कार्यनिर्वहण केल्ल्या श्री जुलियान डिसोजा, वाल्विन कॅस्टिलिनो आणि प्रमिला रॉड्रिगस हांकां आमचे दिनवासी मोन दाखयता. आमच्या हर एका कार्याक मोठो पाठिंबो प्रोत्साह दिवच्या सर्व आमच्या फिरगजगारांक आमी देव बरें करूंक म्हणटा. खांद्याक खांद दिवन हें कार्य यशस्वी जावंक एका काळजान आनी एका मनान वावरूच्या सेंट डॉमिनीक असोसिएशनाच्या सर्व सांद्यांक स्वयंसेवकांक देव बरें करूंक म्हणटा. लांब जियो सान डॉमिनीक असोसिएशन देव बरें करूंक. देव बरें करूं. रोशन डिसोजा तुमकां उपकार आठवणे तुमी केल्ल्याक. आनी आतां वेदीचेर आशिल्ल्या सैऱ्यांक पुडासाची काणीक दिवंक हांव उपकार मागता ह्या संस्थेच्या अध्यक्षा लागीं. देव बरें करूं. आनी हांगासर वेदी कार्य समता. वेदीर आसल्या गण्य व्यक्तींनी दया करून सकला तांच्यो मनाच्यो बसका स्विकार करचे म्हणून हांव उपकार मागता. टेस्ट चेक. परत या वेदीचेर सांस्कृतिक कार्याक आमी मुखार यागी. कोणी आवाज दिनान याने वैभवचन वेळासो येदोळसो आबा वसा. आमी हे कार्य बेगीनच मुग्दूंक प्रयत्न करते आसा. आनी फकत 4 कार्यक्रमां उपरांत तुमकां आमी जेवणाक धाडटल्या. त्या दळमेर तुमी आमचे ओटू सुदारसून वरीचे म्हूण हांव सांदमनीक असोसिएशना तर्फेन विनंती करता. पेस्त परब चलतना दबाजो ना जाल्यार बारीस बोर. गोल्डन जुबली म्हणटना दबाजो बारीस घर जावन आसा.
हांव मुखार आपयता टीम अशोक नगर टीम सेंट डॉमिनिक हांकां फॉर अ ग्रँड दबाजो. दबाजो कोंकणी पदां म्हळ्यार दबाजो मोडवी खायताची वर्णूंक नजो. कोंकणीच्या नाकान रिमझिम संगीतान हर एक कोणच्या ताव येतात गाजोन. वेल्फीचे फिलोमेना हेनरीचे ते कातरिना मालगड्याचे रोझलिना आजा सारखे चेडून ते जेरोमान वणीतना आयकुप्याची दादोशी मोना. कसली जावं ती कोंकणींत सोबाना ही पदां नातल्या शिवाय कार्य सोबाना. दबाजो 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 कोंकणी पदां म्हळ्यार दबाजो मोडवी खायताची वर्णूंक कोकरे कोकरे को कोकरे 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 को कोकरे कोकरे को कोकरे 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 को कोकरे कोकरे को कोकरे 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 को कोकरे कोकरे को कोंकणीच्या नादान रिमझिम संगीतान हर एक कोणच्या ताव येता गाजोन. कोंकणी पदां आमची पदां कोंकणीची ती क्रिस्तकाय आमच्या संस्कृतीची अस्मिताय. पिरगी भास जाय तरी कोंकणी भास आमची माय वेदांतीच्या आमच्या कोणताय. कोंकणी पदां आनी ताळ कितले जाय पदां गायतल्याक मोरती दादोसकाय. दबाजो 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 कोंकणी पदां म्हळ्यार दबाजो मोडवी खायताची वर्णूंक नजो. कोकरे 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 को कोकरे कोकरे को कोकरे 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 को कोकरे कोकरे को कोकरे कोकरे
देव बरें करूं समेस्तांक गायलेल्या तुमकां वय मुखाच्यानो आमी मुखल्या कार्याक मुखार सुन वेता आसतना आतां चंदमामा गीत गावंक आमकां खुशी करूं आमचे मुखार येता जोशुआ डिसोजा गीतकार जावन आसा जेरी बोंदेल. वैभवचनो चंदमामा म्हणल्या पदाद्वारे आमकां संगीताच्या लोकांक वेल्ल्या जोशवाक आमी जोरान ताळी दिवया. मुखाचनो फकत 2 कार्ये हांव करन तुमकां जेवणाक धाडटलो. वेळ करना, गळय करना, दय करन सुदर्शन वरा. आतां तुमच्या मुखार आमच्या फिरगजेंतली सलियो कांय सुणे नाम दाखोवच्याक आमच्या मुखार एक नाच प्रदर्शन करूंक आतां मुखार येतात. प्रमिळा आणि तांचे पंगड तुमच्या मुखार तांचो नाच प्रदर्शित करते.
लावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूरी नू रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे आ बनिया बनाइयां दी गल बात किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे भूल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू आना सी ओ नहीं आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा ते सहारा ख्वाहिशात अधूरी नू सारी मैं जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी ता होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे ओ हाँ बनिया बनाइयां दी गल बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू हाँ चल गई मेरी बातों से तू चल गई हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई ओ तरुआ तू किस खेत की मूली है जरा पता टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है बगदाद से लेके दिल्ली आगरा टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है बगदाद से लेके दिल्ली आगरा Chanu, what happens to men after 30? Father, have you crossed 30? Yes. Men get naughty at 30 and women get pretty at 30. And these pretty women showed their style of opening the dupatta for you. Thank you so much. Thank you, thank you. आता मुखार येतात डान्स जाले सिंगींग जालें नाटकुलो कित्या नामलें ते दळा आमचो वेलवीन दावलोबाई भोवशा वेलवीन आनी जिल्लूबाई मागीर पावलू कारण उलोवन आहले तांचे नाटकुलो आतां आसतलो check 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 Yara, वेगळी म्हज्या जिणेंत हांवें इस्कलाचे बागला पांय तेंकूंक ना आज तुज्या धर्मान हांवें इस्कलाच्या बागला हेजें पडलें सोडिना रे सोडिना
तिका तुझ्या टिचरीक मान लगाडीत कांट सोटा पडे म्हजे 2 लाखाचे बुलेट बाईक थंय सकल रावन हांगा म्हजो चलोन हाडलंय ना सोडिना रे तुका सोडिना आनी कितले पयस रे तुजे इसकाले आणि इल्लेशे आसा बापा इल्लेशे आनी कितले पयस इल्ले सालाचे आमच्या इस्काल्याचे कष्ट हा पळे तुमकां कळाचे कळले काने कष्ट रे काने कष्ट इसकालांत बूक आनी पेन दितात बसोन गिच्चिल्यार जालें काने कष्ट रे तुका काले गोत्तू तई असते एका पिठाचे येदेशे भाग गोत्ता मुझे ये पोट काढून तई बसून जाता की अरे तुका ते पोटकणे बसोन जाय जाल्यार थंय न्हिदोन गिच्ची कितें तुका मारी रे तू म्हणटाय न्हिदून बरे म्हणून हांव न्हिदल्यार उरल्या भुरग्यांनी बसचे नाका कितें अरे रे तूं बसोन बरय न्हिदोन बरय या लोळोन बरय म्हाका कांय गोतू ना आनी मुखार मनी म्हाका इस्कालाच्या बागलाक हांव सोडलंय तुका मार नाका अरे मुजी टीचर येऊन ताकडलाय तिच्या मुखार मिनी मुजी मर्याद विनी काडीजे पळय तुका काल करता ओ आता इतकी तुझी टीचर चलताना धरणे येता नमस्ते टीचर अरे तुका सांगले ने इस्काला येताना तुझ्या बापाय कापून अडीजे म्हणून अटला रे मागीर वो कोण नमस्ते टीचर तुझा नमस्कार वसून ओटी मार नाही रे कोणा वेश घालणं आपण बापाय म्हणताय रे किती हांव किती मांगाड म्हणचिनले रे तुवे दांबूक लायला आसा पळय हा वेस घालायला म्हणटाय कोणा वेस घालायला म्हणटाय हांव फोन करता सर तुका हांव म्हटलं रावडी कळ्ळें सोड रे म्हाका हांव म्हटलं रावडी कळ्ळें म्हाका आं आनी मुखार म्हणजे उलय कोण आपयता उलयताय तूं कोणा सोड रे म्हाका सोड हांवें वडवलो तू सोडला काल करता कर मागीर तुका सोडटा सांगूं जायना रे पयल्यान वही काल करता लई आतां बेश्टे मोडे फोडता हांगा अरे असको तो कोण रे सत्तू सांग रे सत्य सांगता टीचर वत्त म्हजो बापाय किती तुझं बापूय वय अरे याच्या वडल्या जीवाच्या रेड्याक तो बापूय रे ते घाले टीचर आची आवय हा पळय जिवांत सज्ज आसा आका आवयचो जीव आयला आची आवय हा पळय जयललिताच्या कुटुंबाचे वो आसा पळय जल्मापर्यंत 8 किलो आसलो वय गी 8 किलो आतां तें बरो सोडू म्हाका हिचकाला घाला पयले वो शिकाना साहेबा शिकाना शिकय तुजें काम का न्हय शिकोवचें न्हय शिकय ताका रे रे तुका बरें शिकून पास जावंक जायना रे शिकोवचें म्हण तुका आसा जेणे आनी पास करचें पळय तो कितलो पेटा उलयता पळय पेटा उलयता पळय खाल रे ताका विचारले तुवें खंयचे बरो येता म्हणून हां इंग्लीश समज येता विचार ताका नाही ताणे एक्की सवाला जाप दिना जाल्यार ताका विचारच्या काल्याक अळे तू कितें तुका जाप दिवंक जाय रे तुका अप्पा आं या पळय म्हाका सवालांत विचारिना मागीर हिने विचारची कोणा गोत्ते तिचो मोगो एकलो फावलो ताकाच विचारचे मागीर हांगा रे एक्की सवालाक जाप दिनाय तुका एक कन्नडा एक इंग्लीश एक समाजा एक लेक्का खंयचे येना मरे तुका तुका विचारचे खंयच्या कर्माक रे सवालां विचारीन अप्पा अळे तुवें सवालांत विचारना जाल्यार ताणें जाप दिवंक जाल्यार खंय हांव टीचर पळय आतां म्हजे मुखार ताका तूं सवालां विचार तुझ्या मुखार सवालां विचारचे गे 1 मिनिट राव विचार हांगा रे राव खाले 1 मिनिट राव जडा एक तुका घे हा जाले राव रे आपल्या बेसावन दी बळ्या समा बाग गो रे पोट लागता अप्पा देव म्हणजे तुझ्या पोटान जाऊ ना बाप हो देवाच्या पण सांग वच जिगोन ये तू घालें टीचर डे सवाला जापी दिवंक येताय की तिच्या लागी कुस्ती खेळूंक येताय ते काल बत्ते सवालांक जापया पळय जोशान येवन दी म्हणून इल्लो जोश दाखयलो इसार A for apple. B for big apple.
C4 ಚಿಕ್ಕ ಆಪಲ್. D4 ದೊಡ್ಡ ಆಪಲ್. E4 सांग रे E4 ಇನ್ನೊಂದೇ ಆಪಲ್. F4 फर्स्ट सांगले आपूल. अरे साहेबा ऐकाले तुम्ही टाका एप्पल सोडल्या दुसऱ्या कंच्या दिसाना. होय नाही आले रे तुका मार्केटिंग ॲपला जितलं कॉस्टली असताना तुका ॲपलच तुका आल्या रे दुसऱ्या कंच्या जाय ना माका काले दत्ताप्पा माका काले अंगर मार नाका टीचर. G4 मसाला. अरे अंगर जी मसाला कसे जाऊचे रे मसाला की यम्मुने रे जी कसे जाऊचे रे गी मार नका राव सांगता हांव बोल्या राबळ्या गरम मसाल्याच्या विषय उलयतालो. पोळे देंगी बदाचे कारबारा हा इंग्लिशाने बाजून गेले ने. टीचर तुम्ही आता अंगात तर राहूनचे बरं कित्याक ना जाल्यार तो आता पळय तुझे गोळी भाजे आंबाडे इडली शीत नुस्तें पुरा होण भायर घालूंक आसा आता तूं ताका इंग्लीश हांगात रावय तूं लेक्का विशयान दिसार म्हजो भू तूं लेक्कान बारी हुशार खंयच्या वर्सांतले कसले नोट उचले तर म्हाका तुका तुला आळे अप्पा हे पुरा अंच्या मुखार आनी टिचरी मुखार सांगिन कळ्ळें. उलय नाका तूं तुझ्या बोल्सांतले पैसे हांवें सोरी नासतना कुशीच्या गायडी सायडीच्या आनी सोरीचे गे. उलय नाका अंगर काले गालोडो करचो नका मार नाका देखून सांग आता तुका हांवें 5 गोळी भाजी दिले म्हण तीच ಎಂತ जायना म्हाका तुवें 5 गोळी भाजी म्हाका केदाळ दिली. अरे रे 5 गोळी भाजे दिले म्हण चिंतले चिंतल्या कितें तुझ्या बापायची गांठ येता रे. टीचर बापायचे गांठ गेल्यार येवण ना पूण तुजे ते गोळी भाजी आहा पळय ते म्हाका पसंद नात. कित्याक आमी आतां त्या इडली विशयान उलया. सुरू घाल्ली इडली जायत बाप्पा ती मोव आसता मोव आसता वय सुरू घाल्ली वय. इडली विशयान ये हा इसार आता हांवें तुका 5 इडल्यो दिल्यो म्हणजे ज्या तातूंत 2 सात्तीक दिल्यो 2 रिच्चीक दिल्यो 2 रिच्चीक आनी 1 वल्लीक दिली 1 वल्ली तर इडल्यो कितल्यो उरल्यो रे 5 इडल्यो उरल्यो. अरे 5 कशे जावचे रे 5 कशे जावचे काली चिंता टीचर चिंतल्यार तुमच्या बापायची गांठ येता. कित्या म्हळ्यार डिग्री सांगते रावय जायना हा झाप दी रे बोटा मेसून सांग. काल सांगचे दिल्ल्यो 5 इडल्यो तातून 2 सत्या माग दिल्यो 2 ते रिच्या माग दिल्यो 1 उरली आली ते वल्ल्या माग दिली. म्हाका काल्या काली चटणी गे. पळय रे हांवें दिल्ल्यो 5 इडल्यो मात्र चटणी काही जावन आयली. टीचर तुझे ते पुरा नाका त्या वेळार खंय म्हणी इडली दिल्यार चटणी फ्री मेळटा हांगा कृष्ण विलासा वचू तुका आमारी दिता कळ्ळें चटणी दिजे म्हूण ना. पयशे दिनाक आसता तें सोड आतां तूं लेक्का सोड ताका समाज विशयान दिसा समाजांत म्हज्या पुताक एक व्हडलो गण्य व्यक्ती खरी जेवण म्हाका आशा आसा. वय वय मल्ला जना वय गे कितें तुवें फास्को IAS करी जमचीन लाय गे. करेक्ट सांगलें तुवें न्ही तो क्लासी सगळो दीस दिसता आनी हो गण्य व्यक्ती आसा गण्य व्यक्ती. वय ना टीचर तूं तें म्हाका सांगा नाका आतां पळय आमच्या विधानसौधांत पुरा मिनिस्टर पुरा MLA पुरा न्ही दिल्ले आज CM जावना ते तशेंच म्हज्या पुताकी चान्स आसा हांव करता ताका. वय वय म्हज्या बाप्पा कॅपॅसिटी आहा ती म्हाका करता. तुका कॅपॅसिटी लागली ना हांगा फाटी धर त्या फाटी धर हांगा आमचो आदलो प्रधानमंत्री कोण रे कोण आप्पा हो कोण गे तू बापे कडे घाली सारू येते कोण बाप्पा म्हणून आकडे एक सिंग येता सिंग गी सिंग ने आमचो आदलो प्रधानमंत्री हरभजन सिंग. मार नाका नाही घेता हांगा मनमोहन सिंग कोण मागीर आता हो कोण तू कोण गे रे सिंग गी वय आकडे एक सिंग येता सिंग येता समा सिंग ने वय रे सिंग खेळले राहू मार नाका सांगता. आमच्या क्रिकेट प्लेयर महेंद्र सिंग धोनीचो बापायने
मनमोहन सिंग पळे तुझ्या पुताची जावा पळे अवस्था पळे टीचर इल्ले सुदारसी आमच्या इंडियान इतले सिंग उरले आता ताका सिंग कोण होतं म्हणून होतो ना आणि सिंगा विषयान विचारता तू विसरला असतो पापू ताका दुसरे विचार आणि जर आले दुसऱ्या दिसाचे समाज झाले आल रे हंगाय तू थंय कित्याक वंदात रे कत्या वंदात रे बाप म्हणा बापायचे ಒಟ್ಟು गायला या नावानी तो तर सोनिया गांधी कोण रे कळले 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 कोण सोनिया गांधी सोनिया गांधी गे वय सोनिया गांधी आमच्या त्या मुंगार मळ्याची पूजा गांधीची आवईने ये मुझ्या बरखदा माती पडवतो तू त्या गोल्डन स्टार गणेशाची सासूमाय मंडळातले ओढू कोण मार नका राव ते अरे आमचे ताजमहल किया रे ताजमहल गी आणि आले ताजमहलच ताजमहल आमच्या त्या अंपनकट्ट्याच्या सेंट्रल टॉकीसाच्या देगेने टाऊन हॉलाच्या मुखार असताना बरे आले बा ताच्या मागीर जायनातल्या वरून त्या कोडियल वेल गेल्या प्रा इल्ले सुमारशे झाले ते ताका पावानातल्या वरून त्या काशीट गेल्या प्रा बळे भाजी बूस झाला बाप्पा थंयचे सांबार सांबार काही बरो ना काय बरं ना काय आम्ही ಒಟ್ಟು गेल्या बुलेट बाईकर तू म्हटला ए मारी कोणा सांगताय तू मारी म्हणून काका तुका नाही आका सांग आने बडी सांग ए मारी मागागी तुका अवे हॉटेल ताजमहल विषय विचारले नाही मागीर आग्राच्या ताजमहल विषय विचारले आग्राचे ताजमहल गी ते आग्रांत आसा ते आग्रा असा मग होता खंय असा म्हणून विचारले आता आनी एक जाऊ दे ताजमहल बांधले कोण रे ताजमहल बांधिल्ले आमचो तो येडापादो असो चेन्नप्पा मेस्त्री आपळे काल रे ताने बांधिल्ले वटली खाणी टीचर ती ऐक सांगता पळे ऐक पळे ते आपळे मुमताज असो गोवा पळे रोमॅन्टिक मूडर असताना ताने त्याच्या बायले बास्तिल्ली गे मागीर काले करचे त्या ॲक्सिस बँकान लोन काढ ते बांधूंक जायनासतना ते ॲक्सिस बँकाच्या आणि ते सीज करून घेता म्हणटाना तो वाटाळ नागराजा आपळे ताने मोदे पोडून पंचायती करण आकेरी गाबळे वाड नासतना आसाल दिवन कशेय ते मूग दिले गे गोत्ता तो साई बायल्लो बोंगोस तोळविनी पळयल्यार तुवें कोल बोंगोस तोळले कोल रो बोंगोस सांगता सांगता थंय राव आले म्हणचे येणे मेस्त्री येयल्यार येणे हेल्पार ना येणे हेल्पार आयल्यार येणे मेस्त्री ना त्याने टायल्साचे 4 दीस रेजा येणे पेंटाचे 2 दीस रेजा आकेरी कशेय का मूग जाले म्हणटाना सासू सोण्णू आमचो साईबाबळ ममताचो गो दोनी आतेशे बांदता गे आनी एबडी उजव्या कुशीन गुंता आनी पळयता बिल्डींग आनी एबडी इल्ल्या वेळान इशीन गुंडोवन पळयता गे आनी एक बिल्डींग बरें जालां ते जाल्यार आमचो सायडीचो रॉबर्ट सिकेर आपळे लो तिळून विचारता गे साईबा न्हू काय पळयतात गी म्हणून त्याला आमचो साईबा आपळे जडायन एक उतार म्हणालो गे काले म्हणालो काले सांगचे कुशाल कुशाल म्हणून खर्च कंडपटे झालो म्हणालो गे पळया टीचर पळया म्हजो पूतू इतले जाणवायन बुदवन गायन तुम्ही इसरला सवाल्या पुरो इतले बरे जबाब दिता तुवें चल्ले गेले म्हज्या पुताक इसार बाप्पा सोड नाका दैरा गांव आसा इसार म्हाका कळले आता वो कित्या असो गी म्हणून बापय 7 जाले वो 7.5 नाल्यार वो 7 जाले तो बापय 7.5 रे तुझ्या रे इसारू का निकी परीक्षा जाऊ ना जायत आमकां स्वतंत्र ऑगस्ट 15 तारखे मेळ्ळो तू मेळ्ळो म्हणटना हांव कित्या नाका म्हणटा आता ऑगस्ट 15 तारखे आमकां स्वतंत्र मेळ्ळो न्ही कितल्या वरान मेळ्ळो ह्या विशयान ते तुवें म्हाका माफ करीचे कित्याक ते जाल्यार म्हजे वॉच नासले टिचर काण्ण घालता कळे तुका वॉच ना म्हणटाय म्हजे लागीं वॉच इसरलेला म्हजे वॉच दिनातले तुका वॉच ना म्हणून तप्पू जाप तुमचे रे तुवें टिचरीक ते कोण मारताय घाल्याक राव ते हांगा पळय रे गोंड मांडण्याच्या अरे आमकां स्वतंत्र मेळलो रातीक 12 वरां रे 12 वरां तितलो वेळ जाला गी मागीर म्हाका कशें कळचे हांव 10 वरां न्हिदाना गी अरे तू उली नाका अरे तुका बासना गी अशें तुवें जाल्यार पास जावचे कशें रे अरे हांगा रे येता मार नाका
फोर्थचे तुझे परीक्षेचे रिझल्ट तुझ्या बापाई सांगलाय रे सांगलाय रे हा टीचर टीचर ते पुरा काय नका ते पुरा हांव पळयना ते पुराचे हांव इथे पळोवंक आनी घेता ते आवय तर म्हणून म्हणत हांगाय रे जाऊ जाय गी बापाय उरतो तुवें आतां पाप्पा मुखार तुझे रिझल्ट सांगायचे रे सांग रे नाका वाटता जा सांग रे तू सांग रे काय बी नाका रे सांग रे सांगता राव सांग पप्पा एकात जस्ट गेला पप्पा हांगाय रे एकांत जास्त केला की एकांत जास्त केला काय म्हण उडणार रे अरे एकान जास्त गेल्या उरुल्यांत उरल्यान अलक्का गेला यो देवा मार रे मार रे मार नाका ते राव नी हाजी किडनी फेल जाल्या की म्हणून म्हाका डाऊट येदो वडलो हांव फेल जाताना म्हजी येदिला आनी किडनी फेल तुमची वडली की टिचर आता उलय नाका रे तुका बास नाही तुका आकाली नाही तुका मान मर्यादी नांगी ए बा म्हाका तेंत डाऊट टिचर हाल जालें तुजो पूत येदो व्हडलो जाला तुवें ताका भू सांगायचे पोर आपळे हांव म्हाका पळय न्हू लोव वर्सांतली एक बोतलू काण कालेंगी पे जालो ताका भू सांगायचे तकली समाजांतल्या तुका ती कपी येतना ती काय कुडलेली दिवंक जायना रे तुका तू तेसे म्हणटाय की ती काय फाल्यां जावन ती काय दिवन बी येता बापोय पूत एकच कास्ताचे एकच नंबर आमच्या कडे खाले उलोवचे अरे हांगाय रे आनी एक आखेर करी हाय परीक्षा अरे तुका म्हाका पुरो जालें बोमान हांव आतां तुका 4 सवाल विचारता चारच तेगी चारच समान जाप दिजे जायत जाप दिना जाल्यार तुका सोडना कळ्ळें मो आयक सवालां जायत सांग आमची आदली श्री राष्ट्रपती कोण आमची आदली जायता कुतुब मिनार खंय आसा कुतुब मिनार खंय आसा शताब्दी एक्सप्रेस कितल्या वेगान धांवता शताब्दी एक्सप्रेस कितल्या वेगान धांवता कोंबी आमकां कितें दिता कोंबी आमकां कितें आतां दिता सवालां जाप दी जाप दी रे बेगी जाप दी रे तूं तितके सवालां धर चारान तू 2 विचारली तू ते सांग सांग टीचर काले तू नेपटी सर टीचर तुझी कान मारा दिजी आता ऐक हांगाय आमच्या देशाची आदली श्री राष्ट्रपती कोण धर कुतुब मिनार खंय आसा धर शताब्दी एक्सप्रेस कितल्या वेगान धांवता कोंबी कितें दिता इकी जाप दी धरले बेगी जाप दी रे सांगता सांग रे श्रीमती प्रतिभा पाटील दिल्लींत 140 किलोमीटर स्पीडार ताती दवरता सुपर कळ रे नासून जाले आता ऐक 3-4 सवालाची जापी जॉईंट करून दाखवल्यो कोणे रे ए टीचर तुझे हे व्हडलें खाणं जालें सडलें आनी तितलें बरें करून तुज्या विचारले 4 सवाला जवाब दिल्या मू आनी घालें तुजें आनी घालें न्ही म्हाका दिसता तें पुरो आसूं दी तुजो पूत येदो व्हडलो जाला तुका दिसा न्ही ताणें आनीक चटणी घालून इस्काला ताजो हो वय ना रे तू येदो व्हडलो जाल्यार चड्डी घालून येता काट रे चड्डी काट फाल्यां जावन येताना पॅन्ट घालीचे म्हळे चटणी घालून इस्काले येवचे नाका ताणें तशें नाका हल रे टीचर हें तुजें चड जालें तुजें काम घालें शिकून जाय ताचें तोंड म्हणून शिकय खंय म्हणून शिकय नाका कळ्ळें तो फाल्यां इस्कालो येताना चड्डी घालून येता या कास्टी बांदून येता तुजें कानां गेलें तें अरे धनिया म्हाका माफ कर हे तुजे हात न्ही पाय म्हूण चीज ते हे हात तुजे फाल्यां हांव मारता पळय ताका आमच्या इस्कालो धड नाका हे हात न्ही पाय म्हूण चीज टीचर जाय जाल्यार म्हाका 2 मार पेट गाडी सोडले बरी सौ या गँगाच्या गाण जाल्यार मारतले मारे पूण हे म्हजे हात हा पळय हात न्ही पाय म्हणचे हा पळय तुका हांगात मुदाक उडोवंक हांव तू काय करताय बाप्पा तुका ती इतली मर्याद दिवन उलयताना तू कितें तिका पेदां उलयताय मर्याद मागीर काले मर्याद रे तुवें तिणें सांगलें तुवें आयकलें
होय तुका समजायला काले म्हणून काले तिने काले सांगले हे तुझे 2 हात नाही पाय म्हणून चिंत म्हणाली होय तर म्हाका पाय कितले झाले रे 4 पाय असून हांव कितें फेटो रे होय मोगाचनो जिल्लूबाई वेल्विन आणि पावलो वॉट अ डेडली कॉम्बिनेशन दुसऱ्यांक हांसोवचे बारीच कश्ट बट तांणी तें काम बऱ्या तरेन केलां तांकां आमी ताळयो पेटोवन देव बरें करूं म्हणया आतां तुमकां सकटांकी भूक लागल्या म्हणून म्हाका गोश्त आसा सो आमचे अशोक नगराचे पिंटो केटरर्स आनी रुचीक जेवण तयार केलां आतां तुमी जेवणाक कोशेत बट 2 अनाउन्समेंट्स एक कितें म्हळ्यार ल्हान भुरग्यांक आनी प्रायज जाल्ल्यांक पयलें जेवण काडूंक सोडा आनी सेकंड वन कितें म्हळ्यार तुमी जेवण जाल्लेंच प्लेटी दवरूंक ते एक रायट सायडान टब दवरला तुमी जेवण जाल्लेंत प्लेटी त्याच टब्बांत आनी प्लेटी दवरूंक आसा केल्या जाग्यारच तुमचे प्लेटी दवरिजे म्हणून विनंती करता मोगाचेनो हांव उपकार मागता आमचो आदलो डिरेक्टर आसा बाब मेलविनान फुडें येवचें आनी जेवणाचेर आशिर्वाद मागचें देखून कोणी जेवणाक आतां वचनाकात एक घडी 15 मागणें शिकयता तशेंच कोणाक आतां जेवण करूं नाका तेका बसा थोडीं पदां आसात तुमच्याच भुरग्यांची हांगासर तांणी मस्त तरबेती केल्या ती परफॉर्म करतात आनी कोणाक जेवण काण घेवंक आसा देखून जेवण काण घेवन हांगासर तुमी येवन बसात देखून बसोवन ती पदां तुमी आयकया ही म्हजी विनंती आसा कित्याक म्हळ्यार तुमचीच भुरगीं तुमचीच तालेंतां तुमच्याच भुरग्यांक हांगा दीस रात तरबेती हांवेंच दिल्या आनी त्या खातीर हांव उपकार मागता फादर मेलवीन समेस्त आमी उबे रावया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्गींच्या भोव दयाळ बापा आयच्या ह्या बागी दिसा आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका अर्गां दिता तुवें आमचेर जण एकल्याचेर वतल्या सर बेसांवा खातीर आमकां जायत्या शेगुणांनी जे कुरपेन तुवें आमकां नेटयलाय सदांच आमी तुज्या महिमे खातीर एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक जाय अशी कृपा दी आज हांगासर तुवें आमकां एकठांय केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता ह्या फिरगजेच्या ह्या संघ संस्थेचेर डॉमिनीक असोसिएशनाचेर तुवें दराळ बेसांवा वतल्याय तुका आमी अर्गां दिता ह्या पंगडावळ सेवाच्या दिसा आमी तयार केल्ल्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद घाल हें जेवण सेवंक वेतना आमकां हर एकल्याकी बरी भलायकी दी आनी सदांच आमी एकामेकाच्या मोगान वाडोवंक जाय असो आदार आनी कृपा तूं आमकां लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे देव बरें करूं फादर आनी आतां ह्या संस्थेचो अध्यक्ष आनी कन्व्हिनियर तुमकां समेस्तांक जेवणाक उदक दितले सोमेस्तांक जेवणाक उदक आयलें जेवण काण घेवन प्लेट काण घेवन दया करून तुमची बसका तुमी घेवच्यो थँक्यू जुलियन सर मोगाचनो आतां तुमी जेवण काणून तुमच्या हाताक आनी तोंडाक काम दिया पूण तुमचे कान हांगासरच आसूं दी आतां तुमच्या खातीर मानेस्त मेल्विन पॅरीस हाचें गीत सली हें गावंक मुखार येता जॉयस डिसोजा Check, test, all check, check, test, all check. हॅलो हॅलो
लावून खोबा कापला सांबाळ मोरला आवय जाऊन भुरग्यांक आपल्या उडार दिला साली मानाची साली सोसणीक भांडा साली घराची साली होय तिने आदाव काढून केले पाता म्हणून तिने संसाराक दिला देवा पुता सली म्हूण कळल्यार तो जाता घर बाबा ओडपण तिचे मनशाक तुका केन्ना कळना सली मानाले साली मोगान देखल्या साली समजून सकल्या साली सराय संसार सर जीवन जोडून वेता भोंवतणी उजवाड फंका मेळाव संगी कडून पडता चलोन चलोन हेला निकाल वता सली तिजो जीवन सली जाऊ दिला दिन तिजो सांगा वर्णो कोण सका वर्णो कोण सका कोण सका देव बरें करून जॉयस डिसोजा तुमकां आतां मिक मॅक्साचें गोरी गोरी गाय म्हणलें गीत गावंक आमच्या मुखार येतात मिस्टर जुलियन अँड आयरल कोणाचे हात फ्री आसात तांणी ताळयो पेटोवन तांकां स्वागत करचें check चेक हॉल पाटल्यान येता विजील मारता तुका तुझ्या मोगार पडला म्हणून समजोना काय सदा रस्त्यार मेळटाय वांगडी नद सोंपताय वाटे सदाय कित्याक राखून रावताय अशें फाटल्यान येता विजील मारता तुका तुझ्या मोगार पडला म्हणून समजोना काय सदा रस्त्यार मेळटाय वांगडी नद सोंपताय वाटे सदाय कित्याक राखून रावताय मुजी गोरी 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 गाय सुकून गेल्या बाय सदा राखून असा या वाटेन दिसती पडात काय
देडा शिंगाची मोना दुधाची तुझ्या कोणी घरात येणे पळयलाय गो माय मुजी गोरी 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 गाय सुकून गेल्या बाय सदा राखो नसा या वाटेन दिसती पडात गाय देडा शिंगाची मोगा दुधाची तुझ्या कोणी घरात येणे पळयलाय गो माय तुझ्या कजराची प्राय तकले सडल्या कराय तुझ्या सोबा एक फुला म्हणून चिंती ना काय पुरो पुरो बडाय म्हाका दुबाव दिताय खंय वचूं कित्या म्हज्या फाटल्यान येताय तुझ्या कजराची प्राय तुझ्या तकल्या सडाय तुझ्या सोबा एक फुला म्हणून चिंती ना काय पुरो पुरो बडाय म्हाका दुबाव दिताय खंय वचूं कित्या म्हज्या फाटल्यान येताय तुझी गोरी 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 गाय सुकून गेल्या बाय सदा राखो नसा या वटे दिसती पडात गाय देडा शिंगाची मोगा दुधाची तुझ्या कोणी घरात येणे पळयलाय गो बाय सांग म्हाका बाय तुझ्या दोगाची जाय कथा काळजा भितरल्यान जावची लढाई तुझ्या गायेक उजवलाय म्हाका उतार दिताय तुजे लागीं लगन जाता तुमचो मजोराय हय सांग म्हाका बाय तुझ्या दोची सडाय तुझ्या काळजा भितरल्यान जावची लढाई तुझ्या गायेक उजवलाय म्हाका उतार दिताय तुजे लागीं लगन जाता तुमचो मजोराय तुझी गोरी 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 गाय मेळ्ळी म्हाका बाय तुझ्या सरी 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 कोणी आसची ना रे काय देडा शिंगाची मोगा दुधाची राणी म्हज्या बगले कसा हांव सुदी सोराय तुझी गोरी 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 गाय मेळ्ळी म्हाका बाय तुझ्या सरी 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 कोणी आसची ना रे काय देडा शिंगाची मोगा दुधाची म्हज्या बगले कधी कसा हांव सुदी सोराय सुकून गेल्ल्या गोरी गोरी गायक सोदून हाडल्या जुलियन आनी आयरल तुमकां देव बरें करूं मोगाच्या न्हू तुमी जेवणाची प्लेट घेतल्या जाल्यार बेगीन सांगासर येया बिकॉज द स्टेज इज गोइंग टू बी सेट ऑन फायर राहुल अँड टीम आमचे यूथ आतां तुमचे खातीर एक कोंकणी डान्स रेडी करून हांगासर आसात बॅक स्टेजीर आसात तांचे हे नाच पळोवंक हांव तुमकां समेस्तांक तुमची प्लेट काणून मुखार येयचें म्हणून विनंती करता ओवर टू यू राहुल अँड टीम
बॅडी बागर हे बदाम आपलं पड पड तोपलं व्हॉलीबॉल लाडला मग आटू सापलं सायकल गापलं खिडक पुढी पोडदामा मुख किड्या मुतंगड ಕಡಚು ಪುಟ್ಟ ಕತ್ತ ಕೂಡಾದೆ ಮುಂದ ನೈಲ್ ಮುಟ್ಟಗತ್ತೆ முழுகுத்தோ ரத்தம் வராதே எப்படி அப்படி அப்படி ஹே படாம் அப்பள பட பட தோப்புல வாலிபால் ஆடலாமா கமா கமா ஆடு சாத்தல சைக்கிள் காப்பல கிழக்கு கூடி போடலாமா கமா கமா Don't agree me. Bad girl. Once again, audience, round of applause for Rahul and team. What an energetic performance. आता आमच्या फिरगजेचे कोगुळ रिया मिकमॅक्सचे बागींतल्या सोबीत तूं फुला म्हणलें गीत गावंक हांगासर मुखार येता. कोणाक कोणी बिरयानी खावंक नाका जाल्यार मासली आनी शीत आसा मासल्याची कडी आनी शीत आसा तेंय तुमी घेवेत. ओवर टू रिया. check check बागींतल्या सोबीत तूं फुला
थँक्यू रिया. आता आमच्या फिरगजेचे सिंगर ट्रिपलेट्स ऑल्विन, क्लिओफस आणि क्लिटस आदांव बापा म्हणलें गीत गावन तुमकां संतोषावंक आतां मुखार येतात. ओवर टू ऑल्विन अँड टीम. Check. Check, test, hello, check. Check, test, hello, check. Hello, check, check. 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 आदव बापान केल्ले किते कोणी तरी आमकां सांगले जाते रातची सारकी न्हीद पडना आंबो तोरेंजिया नेंद्राबाले लिंबो काजुरिया नारळावळे दिसल मोदी साप कडाना आदव बापान केल्ले किते कोणी तरी आमकां सांगले जाते रातची सारकी न्हीद पडना Torrencia, Negrabale, Limbo, Kazuria, Naravole, Nisalmo, Tisapu, Gadana, Adam Bapa, Adam Bapa, Adam Bapa, Kelekite, Sanda Bapa, Mushapura, Lagi Bapa, Nakautuka, Palipa, Ami Chindul, 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 Salavia Karupa, Adam Bapa, Adam Bapa, Adam Bapa, Kelekite, Sanda Bapa. फुल मोठे सांते म्हणतात बोलते कोठे निशांतुल्यान आस्ता सांगताना पोटात नांगा करगालाते गळ्याक काच्या शिरकालाते मोठ्या भाशेन दिसता सोयताना पातरी म्हणतात आपुल मोठे सांते म्हणतात बोलते कोठे निशांतुल्यान आस्ता सांगताना आधी केले ताणी खात असताना ताणे देखला कोणी तकली मोठी चितू पावाला ओळख ताशा उंको गेला
चिंतून 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 झाल्या एका रूपात आम्ही चिंतून 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 झाल्या एका रूपात आम्ही चिंतून 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 झाल्या एका रूपात What a marvelous performance. Talyancha आवाज मोगाचा नो? Yeah, once again, but it's already 10. Thank you, Alvin, Cleophas and Cletus. Nama Kudla, Enchaullar. Vanasanda? And, okay. Itte Kudlada ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ಪನರೆ ರಂಗಮಂಚರ್ ಬರಂದುಲ್ಲರು Alvin Boka Julian. Over to Alvin and Julian. चेक हॅलो आणि मग न्हू आज हे संगीतकार हे इतले सोबीत जाला जाल्यार हांगासर वेदीर आसात संगीतकार तुमच्या ताळयां सवें तांकां तुमी उल्हासीचे म्हणा उपकार मागता म्हज्या उजव्याक आसा आमचोच कोडयाळांत फामाद लीड गिटारिस्ट वॉरन डिकोस्ता ताच्या बगलेक आसा आमचेच कोयराचो मुखलो मेस्त्री मॅकविल क्रास्ता ताचे उपरांत आसा ट्रम्पेटर कोडयाळान नांवार्दीक ट्रम्पेटिस्ट दीपक ताचे बगलेक आसा मलगडो आदी विल्फी नायटाक संगीत दिल्लो मेलविन पेरिस नायटाक संगीत दिल्लो मानेस्त जेम्स ताच्या बगलेक आसा आमचोच युवा खेळगडी सुमधुर ड्रमर आयरन आणि ताच्या बगलेक आसा मलगडो कलाकार बेस गिटारिस्ट यस उर्वा फ्रिगेजीचो मानेस कोणियाम तांकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना आयचे मधुर साऊंड आमकां दिला ग्लेन कोडिकल हाकाय दोन ताळयो आणि आयचे लायटींग आमकां वदर सोंड दिला पॉम्पे इलेक्ट्रिकल अनिल आमचोसो ताकाय देव बरें करूं म्हणटा పైపు నీరు కాతుండే కొల్లోడు పైపు ముదేలడు కొడపాన రాసి లైనుడు దీవోడు అడ కొడపాన నిల్కే నిరుగు మాత్ర అర్ధాదిన పోడు మల్ల మల్ల ఏ నీరు దాటాంకి కుడ్లాద ఊరుడు కాండేలాగదు పైపు నీరు కాతుండే కొల్లోడు పైపు ముదేలడు కొడపాన రాసి లైనుడు దీవోడు అడ కొడపాన నిల్కే నిరుగు మాత్ర అర్ధ దిన బోడు నమ కుడ్లాత ఊరోయే ఉంచి కొల్లోయే ఈ ఊరోడు పుట్టు దిన అవునమ్మాయే భాగ్యాయే కుడ్లాత ఊరుడు మరి రైసుండు లైటులు
येता पोरलो नो पणपूजी हांवें रात्रेड तूं ओडू नमा कुडला दाऊरुडू बारी रायसुंडू लायटोलू येता पोरलो नो पणपूजी हांवें रात्रेड तूं ओडू रस्ते बारीट पोरलू पोलूदा मरकुरी लायटोलू कांडे पोतीना बయ్యా मुट्टाल पोत्तोंडे ऊपोंडु ಒಂಜಿ ದಿನೋಗು ಎನ್ಮಾ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಬುಂಡು ಅಡ ಸಾದಿಡ್ ಪೋನಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಊರಿಕೆ ಬೋರೋಡು ರಸ್ತೆ ಬಾರಿಟ್ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲುದ ಮರ್ಕುರಿ ಲೈಟೋಲು ಕಾಂಡೆ ಪತಿನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಲ ಕೊತ್ತೊಂದೆ ಊಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನೋಗು ಎನ್ಮಾ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಬುಂಡು ಅಡ ಸಾದಿಡ್ ಪೋನಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಊರಿಕೆ ಬೋರೋಡು ಕುಡ್ಲಾತ ಊರು ಏ ತೂಯರೆ ಪೊಲ್ಲು ಏ ಈ ಊರೋಡು ಪುಟು ದಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಏ ಭಾಗ್ಯ ಏ ಕುಡ್ಲಾದ ಊರುಡು ಮೀನಿದ ರಾಶಿ ಅಡ ಎಂಗ್ಲೇಕ್ ದಿಕ್ಕೋಜಿ ಹೌದು ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾದ ಊರುಡು ಮೀನಿದ ರಾಶಿ ಅಡ ಎಂಗ್ಲೇಕ್ ದಿಕ್ಕೋಜಿ ಹೌದು ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗೋಡು ದಕ್ಕೆಡಿ ಪೋಂಡ ತುದು ಬಾರೋಲಿ ಮೀನುದ ಕಾಂಟೇಲು ಎಟಿ ಅಂಜಾಲು ಮಾಂಜಿ ಬಂಗೋಡೆ ಮಲ್ಲ ಬುತಾಯಿಲು ಪತಿಲೆ ಕಾನೆ ಲೋರಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಬುಂಡು ಅಡ ಎಂಗ್ಲೆ ನಾಶಿ ಬುಡು ತಿರಿಯರೆ ಮಾತ ತಾರು ಬುತಾಯಿಲು ದಕ್ಕೆಡಿ ಪೋಂಡ ತುದು ಬಾರೋಲಿ ಮೀನುದ ಕಾಂಟೇಲು ಎಟಿ ಅಂಜಾಲು ಮಾಂಜಿ ಬಂಗೋಡೆ ಮಲ್ಲ ಬುತಾಯಿಲು ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾನೆ ಲೋರಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಬುಂಡು ಅಡ ಎಂಗ್ಲೆ ನಾಸಿ ಬುಡು ತಿನಿಯರೆ ಮಾತ್ರ ತಾರು ಬುತಾಯಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾದ ಊರು ಏ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಈ ಊರೋಡು ಪುಟು ದಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಏ ಭಾಗ್ಯ ಏ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾದ ಊರುಡು ಪರಿತು ಏರೆ ಪೊರ್ಲು ಏ ಈ ಊರೋಡು ಪುಟು ದಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಏ ಭಾಗ್ಯ ಏ आणि मग ना तुमचं समेस्तान देव बरें करूं म्हणटा आसतना बायलां आमी आराम करता दुनिया देवाक आज अर्गां दिता कित्याक म्हळ्यार पावस आसलो काली आसलो आजी मोड आसलें पूण दुनिया देवान आमकां राखलें आनी हें कार्य यशस्वी केलें 2 थाळयो आमी देवाक दिया आनी दुनिया देवाक आमी अर्गां पाठोवया तशेंच हो अवकाश म्हाका आज दिल्ल्याक हांव म्हज्या एसोसिएशनाक देव बरें करूं म्हणटा म्हजी भलायकी तितली बरी नासली जाल्यार म्हज्या संस्थे खातीर हो वावर हांवें दिल्लो आसा ह्या वेदीचेर मस्त भुरग्यांक हांवें हाडून तरबेती दिल्ली आसा फाटल्या 12 वर्सांत हांव तुमी जाणात कितलेशा भुरग्यांक हांगासर संगीत शिकोवन व्हडल्या व्हडल्या मेस्त्रींक आपोवन हाडून तुमच्या भुरग्यां खातीर हांवें वावर दिल्लो आसा तुमी म्हाका दिल्ल्या ह्या सहकाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव ऋणी आसा चिलोम आमी तुका ऋणी आसा म्हणून हांव सगळी एसोसिएशन मेंबर्स तशेंच हांगासर जमलेल्या सोमेश सांग हांगासर मुखल्या वेदीक आपयता एक 5 मिनटाचो आमी बायलां नाच आतां आमी आराम करता
फकत 10:30 आम्ही हे कार्यक्रम अखेर करतले हांव देखून गळेकर नासतना खंयसर असल्यारी वेदीच्या मुखार येवचे सर सेंट डॉमिनिक असोसिएशन आपल्या 50 वर्सां संभ्रमच्या आम्ही दयेकर 1-2 नास नसल्यार आमकांच बरें म्हूण बघता. चेक ये मुखार विकी विकी गळेकर नाका दयेकर फकत टाइम असो वेळ असल्यावर 10 मिनिट्स मा दयेकर विकी विकी सुरू करूया यस 10:30 आम्ही हे कार्य अखेर करता. Muja mama, ai santa duca, muja mama, ai santa duca, chama zurni chapila lagi ke madunaga, chama zurni chapila lagi ke madunaga, dirmam hailo, ni kandi bandari gelo, dirmam hailo, ni kandi bandari gelo, anta mazurni chapila anta yaga sakailo, anta mazurni chapila anta yaga sakailo, ya maya ya maya ya maya ya ya maya ya maya ya maya ya hooray. नवीन मोठी लगन झाली हाय बायको वासायची आई सरो पिऊन आलो तर गाली देती हाय ही कसली नशीबाई नवीन मोठी लगन झाली हाय बायको वासायची आई सरो पिऊन आलो तर गाली देती हाय ही कसली बायकोचे नाव मुके शाकुंतला लग्न जाऊन वर्षात झाला सकाळी समटा दुधाला मागे वनसाला नकवा पोरी बाजारा गेली बाजारवाल्यांची मारामारी नकवा पोरी बाजारा गेली बाजारवाल्यांची मारामारी आणि मारामारी आणि मारामारी बाजारवाल्यांची मारामारी आणि मारामारी आणि मारामारी बाजारवाल्यांची मारामारी टिपकाव चिडू बसारे सगळे बसावाल्यांची मारामारी टिपकाव चिडू बसारे सगळे बसावाल्यांची मारामारी आणि मारामारी आणि मारामारी बसावाल्यांची मारामारी आणि मारामारी आणि मारामारी बसावाल्यांची मारामारी
सांदम मुखार या मुंबई से लगेच. आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो अरे मुंबई से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो अरे वाह 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 अरे वाह 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 उसके लिए मैंने विस्की मंगवाई 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 कंट्री पीने वाला दोस्त दोस्त को सलाम करो कंट्री पीने वाला दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो नाजी ವರ್ಷದ ಎಂಗ್ಲೆನ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೈದು ಬೈದಿನಾಯಿಸಿ ಓಲು ಗುಲ್ಲರೆ ಇರ್ತಿ ಕುಜಿ ದಾನಿ ಮಲ್ಪೋನ ತೆರಿಯೋಜಿ ಓಲು ಗುಲ್ಲರೆ ಇರ್ತಿ ಕುಜಿ ದಾನಿ ಮಲ್ಪೋನ ತೆರಿಯೋಜಿ ಅಯದ ಕೆಲಸ ಮೊಲಗೆ ಬಿರಿಬಾಕುಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ತೆರಿಯೋಜಿ ಅಯದ ಕೆಲಸ ಮೊಲಗೆ ಬಿರಿಬಾಕುಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ತೆರಿಯೋಜಿ ಬೈದು ಬೈದಲು ಮೊಲ ಆತಲು ಒದ್ದ ಮೊಲಗೆ ಸೀರೆ ಕಾಣ ಪೊನಿ ಒದ್ದ ಕೆಂಪು ನೀಲಿ ಸೀರೆಯ ತಂದೆ ಮೊಲ್ ಪಿದಾಯಿ ಬಾರ್ತು ಜಲಾತ ಕೆಂಪು ನೀಲಿ ಸೀರೆಯ ತಂದೆ ಮೊಲ್ ಪಿದಾಯಿ ಬಾರ್ತು ಜಲಾತ ಅಯದ ಕೆಲಸ ಮೊಲಗೆ ಬಿರಿಬಾಕುಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ತೆರಿಯೋಜಿ ಅಯದ ಕೆಲಸ ಮೊಲಗೆ ಬಿರಿಬಾಕುಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ತೆರಿಯೋಜಿ सगळ्या वर 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 म्हजे लोणचे गिटा उठवताचे गोंयच्या तोराचे आनी असले लोणचे युरोपात न मेळचे गिटा उठवताचे सच्चा मोगाचे सगळ्या वर 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 म्हजे लोणचे गिटा उठवताचे गोंयच्या तोराचे आनी असले लोणचे युरोपात न मेळचे गिटा उठवताचे सच्चा मोगाचे दोघी शेजारा वेता गजारा काय गुरगेती रोसा गेली येऊनच घरा केतना तरी शेजारा जाल्यार गजारा सगळी आमची पाचला भवा वेताच्या घरा आम्ही दोघी शेजारा वेता गजारा काय गुरगेती रोसा गेली येऊनच घरा केतना तरी शेजारा जाल्यार गजारा सगळी आमची पाचला भवा वेताच्या घरा मटवन बाबा गंकर ओढलं सगळे असलेले लाख रुपये संगी डान्स मारताले उलान सुटार नव्या बुटार सगळे सोपतेले आम्ही दोघी नाका साहेबा कोणशा ओढलेले आम्ही दोघी शेजारा वेताव काजारा काय गुरगेटी रोसा गेली येऊनच घरा केतना तरी शेजारा जाल्यार गजारा सगळी आमची पाटला बाबा वेताव काजारा माल 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 सुरांगनी का माल के नेवा माल 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 सुरांगनी का माल के नेवा सुरांगनी 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 का माल के नेवा माल 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 सुरांगनी का माल के नेवा गंट गंट बेने आ संद संद बेने आ टेपना एन्न कनाया गंट गंट बेने आ संद संद बेने आ टेपना एन्न कनाया सुरांगनी 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 का माल के नेवा माल 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 सुरांगनी का माल के नेवा मगर पडून कदर झालो हाय कोटे नशी मुझे हाती बेचल बाय तका रांधून कळाना देखून बाजार आडीना म्हणता कदर झालो की तका पोसून कळाना मगर पडून कदर झालो हाय कोटे नशी मुझे हाती बेचल बाय तका रांधून कळाना देखून बाजार आडीना म्हणता कदर झालो की तका पोसून कळाना ये रे सिंदोरा
मी तुका बोंगोळची दारा येऊ रे मुंबई येऊ रे सिंधुदुर्गा काल जतावून मग तुझो हांव करता सदांच तुज्या मोगाका शेता दीस रात स्वप्नां तुका देखता फुडार चिंतून तुका गळयता काल जतावून मग तुझो हांव करता सदांच तुज्या मोगाका शेता दीस रात स्वप्नां तुका देखता फुडार चिंतून तुका गळयता तूं म्हाका येणे तेणे वाट समकताना बरोबर तुकाना तुका हा मुजेच करून मती चिंताना किता सांडून गेलाय म्हाका समजना तो म्हाका येणे तेणे वाट समकताना तो मानतीन म्हाका परवा तुकाना तुका हा मुजेच करून मती चिंताना किता सांडून गेलाय म्हाका समजना जुलियाना जुलियाना पगा मुजा जुलियाना 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 पगामुजा जुलियाना गाँव वालो तेरा मुर्गी संभालो गाँव वालो तेरा मुर्गी संभालो तेरा मुर्गी करेगी मस्ती मेरा मुर्गा करेगा जबरदस्ती तेरा मुर्गी करेगी मस्ती मेरा मुर्गा करेगा जबरदस्ती गाँव वालों तेरा मुर्गी संभालो गाँव वालों तेरा मुर्गी संभालो मका जाय जाय मका जाय जाय बारीक बारीक वकल मका जाय जाय मका जाय जाय बारीक बारीक वकल मका जाय जाय मका जाय जाय बारीक बारीक वकल मका जाय जाय मका जाय बारीक बारीक वकल मका जाय सांदोनीच्या डोंगरार बागले आपयता आपले गापार नेसल्यार रुपया दाखयता सांदोनीच्या डोंगरार बागले आपयता आपले गापार नेसल्यार रुपया दाखयता आयायो मायायो 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 Hip hip! Hip hip! 3 cheers to Saint Dominic Association. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Last once more. Hip hip! Hooray! Yes. 3 cheers to Roshan Class Saint Dominic अध्यक्ष. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Saint Dominic Association member लागी विनंती असा जर कोणाचे जेवण जावनात आणि जेवण जेवचे ताच्या उपरांत भायर हाडली केदला त्या एकान भितर दवरूंक आसात तुमचो सहकार आमी हे सोदतो आनी की आशेता मुखल्या कार्यांनी तुमचो संगात आमकां तुमी दिया देव बरें करूं हांव वेलविन कॅस्टेलिनो Saint Dominic Association members कोण जेवणात तांणी तुरंत जेवण आगवायचे आनी जेवण जाल्या उपरांत हांगा आसलेलीं चेरां हॉला भितर आमी दवरूंक आसात ताका तुमचो सहकार आमकां जाय देव बरें करूं